पंच मेंबर हांव जी नांवां जे बाकीचे आसात ताणें वयर येवचे. सोनिया फेर्नांडीस, जुआंव डेप्टी सरपंच, मिलाग्रीना पंच, फ्रँकी रोड्रिगीज पंच, फ्लाविया कॉस्टा पंच, डोनाल्ड पंच, बालू निस्तानी पंच, हिपोलियो डायस सरपंच ऑफ सरपंच चांदोर पंचायत, मारिया स्टीवन डायस पंच मेंबर, डेरिक ब्रगांजा पेरेरा पंच मेंबर, नॅन्सी अंताव पंच मेंबर, पमेला कस्ताना पंच मेंबर, फिएल बाबाजीनो डायस पंच मेंबर, पाउलिना पंच मेंबर, शैलेश जोतकर पंच मेंबर, जोकिम डायस पंच मेंबर, राजेश सरपंच, नाताल पंच मेंबर ऑफ परोडा, मनीषा नाईक पंच मेंबर ऑफ परोडा, दीपक करंगटे पंच मेंबर ऑफ परोडा. आणि सगळ्यांनी तशेंच जर आमच्या नगरपालिकेचे जसे ऍडमिनिस्ट्रेटर्स येयला तुमकां खबर आसा ते जर हांगा उपस्थित जाल्यार तेंच्याय कडेन मागता की ताणें सगळ्यांनी वयर येवन आपापली बसका घेवची. ह्या सगळ्या कडेन म्हाका की ताणें वयर येवन चड वेळ घेनासतना आपली बसका घेवची, कारण कार्यक्रमाक आमी सुरवात करपाक आहा ते हांगा पाविल्ले आसात. 2 मिनटांनी सीएम हांगा पावतलो. आमी मजगती आसतले आयज गोंय राज्याचे मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत, आरोग्य मंत्री विश्वजीत राणे अशी नावां आसात हांगा आमच्या आयच्या ह्या कार्यावळीच्या इन्व्हिटेशन पत्रिकेक. विरोधी पक्षनेते आनी आमदार युरी आलेमांव, केपेचे आमदार एंटन डिकॉस्टा, हे मानेस्त हांगा आसतले. मानेस्त आमचे वेलनेस सेंटर इनॉग्रेशन करून रोखडेच हांगा येतले. हांव परत एक फावटी मागता सगळे मानेस्तांक तांकां पंच मेंबरां सरपंचा ताणें आपापले तुमचे पाटयो घातला पळय जशें हांवें नांवां सांगलां सिरियल वायज ताका तुमी उबी रावन मागीर तांच्या उपरांत स्टेजीर येवंक शकतात. तुमच्या प्रोजेक्टाची जाका पार्टी आसा ताका तुमी प्रत्येकान हजर रावचे. फर्स्ट जी पार्टी आसा ती हेल्थ सेंटराची. पहिली आसा ती हेल्थ सेंटराची. फर्स्ट हेल्थ सेंटर आहा, मागीर परोडा पंचायत घर. सेकंड पार्टी आसा ती सरपंच सेंटर. मागीर तिसरी आसा ती गिरदोली पंचायतीचे पंचायत घराचे. मागीर फोर्थ आसा ती अंडरग्राउंड केबलिंग ऑफ गिरदोली आनी चांदर पंचायत. फिफ्थ पार्टी आसा ती वेलनेस सेंटराची. सिक्स्थ फुटसॉल ग्राउंड आणि 7th आसा ते चिप्टन मेमोरियल. सो चिप्टन मेमोरियलाचे ट्रस्ट अध्यक्ष ताणें त्या पार्टी कडेन रावचे आनी जे सरपंच आनी पंच आसा ताणें सरपंचान आपापल्या जी प्रोजेक्ट पार्टी आसा फ्लॅग आसा ताच्या कडेन रावचे. चड वेळ घेवचो न्ही कारण ते रोखडेच येतले. हांव परत एक फावटी मागता सगळ्या कडेन आनी आमच्या व्हॉलंटियरा कडेन तांकां मातशें अरेंज करचें सगळ्यांक. आमची महिला आसा पळय व्हॉलंटियर्स आपयला ताणें तांकां एस्कॉर्ट करतकच तुमी वेलकम करतकच मातशें हांगा बुके दिवपा खातीर मुखार येवचें. जर एक महिला जर आसत जाल्यार तांचे हांगा येवन दिवली तांकां पणटी गेस्टांक दिवपाक जाय पेटोवन एकट्यान कोणें हांगा तयार जावचें. सो दॅट आमी वेळ वयर सगळ्यांक मोठ्या ताळ्या मारून आमी तांकां सगळ्यांक स्वागत करया. पंच मेंबर आनी आमचे सरपंच परोडा चांदर गिरदोली ह्या पंचायतीचे. आमचे नगरपालिकेचे आदले कारण इट इज नगरपालिका बरखास्त जाला तुमकां खबर आहा आनी एडमिनिस्ट्रेटर बसयला. जर आदले अध्यक्ष उपाध्यक्ष आदले नगरसेवक आसात जाल्यार तुमच्या खातीर मुखार हांगा सिटां आसात ताका येवन तुमी आपली बसका घेवची. सगळ्या कडेन मागता
ऑडियन्साक भितर पहिल्या दुसऱ्या रांगेक तुमच्या खातीर सिटां दवरली आसात जे नगरसेवक आसात ताणे सगळ्यांनी आनीक नगराध्यक्ष उपनगराध्यक्ष ताणे मातशे मुखार येवन बसचे प्लीज वेलकम देम मोठ्यान ताळे मारून आमी आदल्या सगळ्या नगरसेवकाकय वेलकम करया पंच मेंबर्स ऑफ वेगवेगळ्या पंचायतीचे पंच मेंबर तुमची नावां हांवें घेतलां माफ करा परत नावां घेतला जाल्यार रागार जावचें न्ही प्लीज सरपंच कॅन स्टे देर ताका तुमच्या फाटी कडेन गिरदोली परोडा पंचायत सरपंच एक खुशेची आयज दीस आमच्या सगळ्या खातीर सगळ्या मतदारसंघातले एकदम 8 प्रोजेक्ट हांगा सुरवात जातात चांद्रा अंडरग्राउंड केबलिंग लाईट वचपाची परिस्थिती झाड पडले चुडीत पडले हे लागले असे रिजनां दिवंक मेळ आता मानेस्त पाविल्ले आसात तशें मानेस्त पावतात आमचे बँड बाजा रेडी आसात आनीक वेलकम करपा खातीर आमच्यो महिला खास भारतीय पद्दतीन तांचे स्वागत करतले आमच्या मानेस्तांचे हांव सगळ्यांक रेडी रावपाक मागता आमच्या मजगती जे मानेस्त आसात CSIDCचे सगळे अधिकारी जाणे हो तकस घेतला कार्यक्रम घडोवपाक आनी हे प्रोजेक्ट हाडपा खातीर त्या सगळ्यांचे आमी वरवीं येवकार दितात परत एक फावटी मागता जर नगरपालिकेचे कोणी नगराध्यक्ष आदले उपनगराध्यक्ष आदले वेळार गेला त्या टर्माक जे आशिल्ले आनी पयलींचे सगळ्यांनी येवन मुखार बसची आपली जागा घेवची काही खिणानच ह्या कार्यक्रमाक सुरवात जाता खरें म्हणल्यार ते 2 इनॉग्रेशन करून हांगा पावतात मुखेलमंत्री The housewarming party is tomorrow, but the guests won't show up because Mr. Menon आमचे गोंय स्वतंत्र सैनिक संघटनेचे अध्यक्ष दाद देसाय हांगा उपस्थित आसात हांव मागता आनी ऑस्कर मार्टिन्स उपस्थित आसात आमचे चिफ्टनाचे आनी दोगांनी पयलीं ते प्लेट आमच्या चिफ्टन मेमोरियलाचे काडटनाच तुमी वयर दादाक वयर हाडचे मोठ्यान ताळे मारून गोंय स्वतंत्र सैनिक संघटनेचे अध्यक्ष रोहिदास उर्फ दाद देसाय वेलकम सर मुखेलमंत्री पावत आयले मोठ्यान आमचे गोंय राज्याचे मुखेलमंत्री विरोधी पक्षनेते आमच्या मजगती पावलात आमी आयच्या ह्या
एक नवी सुविधा आमच्या खातीर उपलब्ध आसतली. मोठ्या ताळेवारून या आमी प्रोग्रामाक या आमी नव्या सुवातीची नव्या आरोग्य सुविधा दिला ताचे अभिनंदन करूया आणि आमी विटनेस करूया. अर्बन हेल्थ सेंटर वेगवेगळ्यो सुविधा आसतले. नंतर हा परोडा पंचायत नवे आधुनिक परोडा पंचायत घराचे बांधकामाचे काम आज सुरुवात झाला. त्याची पार्टी मुख्यमंत्री आणि आमचे विरोधी पक्षनेते आणि आमदार येळकर यांच्या हस्ते. त्याच्या उपरांत बिरदोली पंचायत घराचे जे बांधकामाची सुरुवात झाला तिसरी पार्टी आसा ती आणि अंडर केबलिंग अंडरग्राउंड पॉवर केबलिंग चांदर आणि बिरदोली या पंचायत वाठारात त्याचे कामाची सुरुवात शुभारंभात जाता. अनइंटरप्टेड लाईट उभा खातीर वेलनेस सेंटर आयुष्यमान आरोग्य मंदिर हाचे उद्घाटन आतां जालां. ताची पार्टी मुखेलमंत्री अनेक मानेस्तांच्या हस्तुकीर फुटसॉल ग्राउंड एक नवो आधुनिक फुटसॉल ग्राउंड जाला. ताळयो थांबूंक जायना. मोठ्यान ताळयो मारून आमी नव्या अशा आधुनिक त्याच्या लास्ट चिफ्टन मेमोरियल हाचे अपग्रेडेशनाच्या कामाच्या शुभारंभात सुरुवात जाला. मोठ्यान ताळयो मारून आमी या आठही कामाक आमचे सहकार्य आमचो सपोर्ट जाहीर करूया. हांव परत एक फावटी मागता चड वेळ गेला तर सगळ्यांनी मोठ्यान ताळयो मारून आमी ह्या कार्यक्रमाक ह्या कार्याचो शुभारंभ करतात अशें जाहीर करून मुखेलमंत्र्यांक उपस्थित आसात आमचे आमदार तशेंच विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव तशेंच आमच्या मदीं आसात एल्टन बाब, डॉक्टर प्रकाश कुराडे, रोहिदास नायक, चिफ्टन मेमोरियलाचे ऑस्कर मार्टिन्स हांच्या सगळ्या कडेन हांव मागता की ताणे ही सगळ्या नावान जाल्या उपरांत वयर मातशे येवन आपापली मस्का घेवची. आमी उपकारी जीएसआयडीसीचे तशेंच मुखेलमंत्र्यांच्या उपस्थितीत सगळ्या सरपंच आसात आनी एक ट्रस्टी आसात ट्रस्ट अध्यक्ष तांकां मागता की ताणे उद्घाटन सोहळ्याचे आणि लेईंग ऑफ फाउंडेशन स्टोनाचे कार्यक्रम परत एक फावटी मोठ्यान ताळयो मारून आमी स्वागत करूया मुखेलमंत्र्याचे. गोंयचे डायनॅमिक मुखेलमंत्री तांच्या हस्तुकीत गोंयचो विकास एका नवे पर्व सुरू जाला. तांच्या खातीर हांव कुंकळकारा कडेन मागता मोठ्यान ताळयो मारून मुखेलमंत्र्याचे आमी स्वागत करूया आमच्या ऐतिहासीक गांवात. वेलकम. चड वेळ घेना आसतना हांव सगळ्या मानेस्तांक मागता की ताणें बसून घेवचे सगळ्यांनी. सगळ्या लोकांनी बसून घेवचे कारण आमच्या कडेन वेळ थोडो आसा. ह्या आसतना हांव मानेस्ता कडेन मागता डॉक्टर प्रकाश एल्टन बाब, डॉक्टर प्रकाश झेडपी संजय, ऑस्कर मार्टिन्स, मुखार या मॅडम ते बरे करून चड वेळ गेला आसतना आमी एक विटनेस आसात. मंच सजलेलो आसा, स्टेज सजला. प्रत्येक फावटी एक तुमच्या खास अशा पद्धतीन मोठ्यो ताळयो मारून आमी मुखेलमंत्र्यांक आनी सगळ्या मानेस्तांक येवकार दिवया. एक नवी सुरवात कुंकळी मतदारसंघात जाता आनी ह्या नवे सुरवातीच्या एक नवे विकासाचे पावल हांगा सुरुवात जाला. म्हाका मुद्दाम सांगान दिसता 2002 पयलीं जर आमी जेन्ना गोंय स्वतंत्र करपाक या घरांतल्यान हांगा ह्या वाठारांतल्यान स्वतंत्र सैनीक जाले, पयलो रिवोल्ट हांगा जालो. पूण ज्या पद्दतीन पयलीं विकास जावपाक जाय आशिल्लो तसो जावंक नाशिल्लो. 2002 उपरांत एक विकासाची गंगा हांगा आयली आनी ती अथकपणान चालू आसा. चड वेळ घेना आसतना हांव सगळ्या मानेस्तांक मागता आमच्या मानेस्ता सगळ्या भोंवड्याकडे मागता की पयलीं आमच्या मुखेलमंत्र्याक पुष्पगुच्छ दिवन तांचे स्वागत करचे.
मारून आम्ही येवकार दिवया. तशेंच आमच्या मजगती लिडर ऑफ ऑपोजिशन युरी आलेमांव तांकां बुके भेटोवपा खातीर हांव मागता. आमचे व्हॉलंटियर्स हांव मागता. एल्टन आमचे आमदार तांकांय बुके भेटोवचो. आमच्या मजगती आसात स्वतंत्र सैनिक संघटनेचे अध्यक्ष दाद. आमच्या मजगती आसात डॉक्टर प्रकाश कुराडे, एक बरे डॉक्टर, सगळ्यांक पावपी, तांकांय बुके भेटोवपाक हांव मागता. ऑस्कर मार्टिन्स हांकां आनी सगळे सरपंचाच हांव परत नांव घेना. परोडा पंचायत, गिरदोली पंचायत, चांदर पंचायत या पंचायतीचे सरपंच आणि पंच मेंबर तांकां सगळ्यांक पुष्पगुच्छ दिवन तांचे स्वागत करचे. मोठ्यान ताळयो मारून सगळ्यांक आमी येवकार दिवया. मॅडम हॅलो मॅडम. सगळ्या मानेस्ताक चड वेळ घेना. हांव आतां मानेस्ता कडेन मागता की खंयच्याय कार्यक्रमाची सुरवात ही काळोखांतल्यान उजवाडा कडेन वचपाची आसूंक जाय. आमी एक उजवाडाची दिका आमच्या मुखेलमंत्र्यांक आमकां दाखयला. हांव मागता मुखेलमंत्र्यांक आनी तर मानेस्ताक की ताणें समय प्रज्वलीत करून ह्या कार्यक्रमाचो शुभारंभ करचो. मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत, लीडर ऑफ ऑपोजिशन युरी आलेमांव, आमचे आमदार एल्टन, MLA केपें कॉन्स्टिट्युएन्सी दाद देसाय, गोवा फ्रीडम फायटर असोसिएशनाचे अध्यक्ष ऑस्कर मार्टिन्स, कुंकोलीम चिफ्टन ट्रस्टाचे अध्यक्ष डॉक्टर प्रकाश कुराडे आणि आमचे GSIDCचे MD सर कदम, इतर मान्यवर सरपंचेस, पंच मेंबर हांच्या उपस्थितीत समयी प्रज्वलित जावन ह्या कार्यक्रमाचो शुभारंभ जाला. मोठ्यान ताळयो मारून आमी हाका विटनेस जावया. मोठ्यान ताळयो मारया दादाक. दाद तुमचो आशीर्वाद सदांच आसूं. परत एक फावटी मागता की जर ऑडियन्साक कोणी पंच मेंबर, सरपंचेस तांची नांवां हांवें घेतलेली, जर तुमी उशिरा आयले जाल्यार सगळे वयर येवन तुमी बसका घेवची. सगळे आमचे नगरसेवक जे आसात तांच्या कडेन, म्हणजे माजी नगरसेवक तांच्या कडेन मागता की ताणें आपली बसका घेवची. चड वेळ घेना. येवकार जाल्लो आसा. एक नवे सुरवातीचे एक नवे कार्य हांगा जाला. हांवें तुमकां जशें सांगलें 8 वेगवेगळे प्रोजेक्ट आणि हे सगळे करपा खातीर जशें म्हणटात की यू मे बी हॅव्हिंग अ डिफरंट इन ओपिनियन, तुमची आयडियोलॉजी वेगळी आसूं शकता, पण एका बऱ्या कामा खातीर आमी सगळ्यांनी एकत्र येवपाक जाय. हेचें मुखेल उदाहरण म्हणल्यार कुंकळे गांव. मुखेलमंत्र्यान आमच्या गांवाक भरभरून दिला. तशें मुखेलमंत्र्याचे आनी कुंकळीचे जवळचे नाते आसा. आमचो अधिकार आनी आमी अधिकारान तांचे कडेन मागपाक जाय आनी तितल्याच अधिकारान ताणें येवपाकूय जाय. सो मुखेलमंत्र्यान आयज एकदमच ह्या मतदारसंघात 8 नव्या प्रोजेक्टांची सुरवात केला. ह्या सुरवातीक जे जे घडला की आरोग्य सुविधा म्हणा किंवा इन्फ्रास्ट्रक्चर बाकीचे जी सगळी कामां घडला की आमचे आमदार, विरोधी पक्षनेते युरी आलेमांव हांचो सपोर्ट आनी ताचे अथक परिश्रम आसा. बाकीचे सरकारी अधिकाऱ्यांनी फायल वेळार मूव केल्यो म्हण मोठ्यान ताळयो हांच्या सगळ्या कार्या खातीर एक आमी दिवया. हांव चड वेळ घेनासतना आमच्या मजगती एक अशें व्यक्तिमत्व आसा जाणें आपल्या अशा ह्या म्हाका दिसता ते 80 वर्सां क्रॉस जाले, पण आयज सुद्दां आरोग्य क्षेत्रांत भितर आपली सुविधा अथकपणान दितात. अशें तांकां एक 2 शब्द सांगपाक हांव आपयतां. आमचे डॉक्टर प्रकाश कुराडे हांकां मोठ्यान ताळयो मारून तांकां आमी येवकार दिवया. डॉक्टर प्रकाश कुराडे आज तांची कौशलदाच बंद करून तांकां येवचें पडलें, पण अदरवायज ते केन्नाच बंद दवरनात. सो मोठ्यान ताळयो मारया दोतोरा खातीर. स्मित वंदन.
हांव कुंकळ्ळेचो ज्येश्ठ नागरीक तशेंच ज्येश्ठ डॉक्टर प्रकाश सुब्राय नायक कुराडे हांवें जमिल्ल्या सगळ्यांक ह्या 15 बेडेड फावंडेशन स्टोनाच्या सुवाळ्याक मना पासून येवकार दिता. हांगा माचेर आशिल्ले डॉक्टर प्रमोद सावंत, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर गव्हर्नमेंट ऑफ गोवा, मायकल लोबो, ऑनरेबल MLA कोंगलूर कॉन्स्टिट्युएन्सीज, आल्टन डी कोस्टा, आमगेलो ऑनरेबल MLA केपें, डॉक्टर V कांडावेलो, IAS चीफ सेक्रेटरी गव्हर्नमेंट ऑफ गोवा आनी माचेर बशिल्ले सगळे मानेस्त. तशेंच हांगा आनी आमचे सगळे मोगाचे तरुणी आनी सदांच लोकांच्या उल्याक साथ दिवपी कुंकळ्ळेचो MLA बाब युरी जोकी आलेमा हांकां देव बरें करूं. कुंकळ्ळे म्युनिसिपालिटीचे कावन्सिलर्स, चीफ ऑफिसर, दलाल, कुंकळ्ळे कॉन्स्टिट्युएन्सीचे सरपंच, पंच आनी बाकीचे वांगडी हांकांय देव बरें करूं म्हणटा. तशें हांगा जमिल्ल्या सगळ्यांक काळजांतल्यान येवकार दिता. हांव दोतोर जालो तेन्ना हांवें काही वर्सां गोवा मेडिकल कॉलेजीक मेडिसीन आनी सर्जरी डिपार्टमेंटाक काम केलें. भुरग्यांक शिकयलें. थोड्या तेंपान म्हाका मडगांव हॉस्पिटल डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विसीन ट्रान्सफर केलो आनी हांव थंय जॉइन जालो एज ए मेडिकल ऑफिसर. जेन्ना हांव मेडिकल ऑफिसर म्हणून हॉस्पिटल आशिल्लो तेन्नाच म्हाका उलो मारलो आमगेल्या बाळ्ळी सेंटराक. जेन्ना ते नवेच आमगेले सेंटर बाळ्ळी प्रायमरी हेल्थ सेंटर जाल्लें तेन्ना हांव सुरवातेक ह्या सेंटराक हांव जॉइन जालो आनी ताचे पयलीं हांवें गोंयचे जायते प्रायमरी रुरल हेल्थ सेंटर्स आनी खंय खंय हांवें काम केल्लें आसा. तेन्ना म्हाका याद जाता की जेन्ना हांव बाळ्ळी आशिल्लो तेन्ना प्रायम मिनिस्टर श्री मोरारजी देसाय हांचे गोंयांक आगमन जाल्लें आनी ते स्पेशल आमगेल्या प्रायमरी हेल्थ सेंटर विजीट दिवपा आशिल्ले आनी ताजें आमी रुबाबान स्वागत केलें. तो सगळो आमगेले हॉस्पिटल त्या टायमाचेर भोंवलो आनी ताणें बरें मन ताका बरें दिसलें आनी सगळीं बरें दिसता आनी ताणें तोखणाय केली आमगेली. ताजे मदीं हांव जायती सेंटरांनी भोंवलो गोंयांक. आमगेले बाळ्ळी पयलीं पोस्टींग म्हणल्यार दोडामार्गी केलां, आगोंद केलां, सांखळी केलां, शिशीनी अशें जायते कडेन हांवें लोकांक सर्वीस दिला आनी म्हाका लोकांनी म्हजेर खूब प्रेम केला. जशें हांवें कोंकणी करता तशें बाळ्ळी हेल्थ सेंटराक कणगिणी, बेतूल, वार्का, शिशणी, फातर्पा अशी जायते वाटी आसात. ते सगळ्यांक हांवें विजीट रेगुलर दिवन तांची मनां जिंकली. कुंकळ्ळेचे आमगेले प्रायमरी सेंटर बाळ्ळी आतां चेंज आयिल्ले, लोक येवपाक लागले. जे पयशे पयलीं 5 जाण येताले ती 25 जाण येवपाक लागले आनी आतां थंय विचारनाका आतां प्रायमरी हेल्थ सेंटर अपडेट जाल्लें आसा आनी आतां खूब लोक वतात. एडवोकेट P. लॉरेन्स हो कुंकळ्ळे एज्युकेशन सोसायटीचो चेअरमॅन आशिल्लो आनी ताणें कुंकळ्ळे एज्युकेशन सोसायटी स्थापन केल्ली आनी ताणें सुरवातीक म्हाका पत्र मेळिल्लें, नोट दिलो की तुवें हांगा तुगेलो व्हायस चेअरमॅन म्हूण जावचो. तागेलें उतर मान दिवन हांव कुंकळ्ळेचो ह्या व्हडले इन्स्टिट्यूटाचो व्हायस चेअरमॅन म्हणून खूब तेंप उरलो आनी आमी खूब कामां केलीं. आमच्या तेजे वेळार एज्युकेशन सोसायटी कडेन तसो पयसो नाशिल्लो. आमी डिपेंडंट आशिल्ले. जे कोण आमगेले घर मागतात ताचे कडेन ताणें आमकां खूब हेल्प केला आनी तेन्नाचे आमचे MLA जोकी आलिमो हाणें आमकां मोलादीक आदार दिलो. आज आमकां कुंकळ्ळेची जी उदरगत दिसता ती करपाक पयलो आमी मान दिला तो जोकी आलिमा आनी तो सिंहाचो वाटो आशिल्लो. ती सगळी गडगड केली ताणें आनी ताणें गरजूल लोकांक हात उबारून तुमी सगळे जाणात मुळगेलो तो कशें लोकांक आपयतालो वताले
तो गरजेवंता तो पयशे दितालो घराकडे विजीट मारतालो पूण बियान तरी पयशे दिवन पुष्पिशय धाडटालो सगळी तरेची तो जबाबदारी लोकांची घेतालो आनी अशी ताणें जायत्या लोकांक सर्वीस दिल्ली आसा. हांव दोतोर येना तेन्ना म्हाका सदां दिसतालें की कुंकळ्ळे बरें अपग्रेडेड हॉस्पिटल जावचें. जोकी आलमा कडेन हांवें I can teach you code in Python in just 30 days, even if you've never written a single line of code before. How? Simple. In my म्हजे उलयतालो म्हजे ताजे कडेन चडशें उलोवप जातालें आनी ताजी इच्छा आशिल्ली की हांगा खंय आपूण एक हॉस्पिटल बांदतलो. पूण म्हाका त्या वेळार ताका तें शक्य जालें ना. पूण आज म्हाका सांगपाक अभिमान आनी खूश दिसता, खोस दिसता भयंकर की ताज्या पुतान बाबू युरी जे आयमाव हाणें हें स्वप्न पुराय केलें. देव ताका खूब आयुश्य आनी भलायकी दिवं. हांव देवा कडेन मागतां हांगा वावरपी सगळीं इंजिनियर, कॉन्ट्रॅक्टर, लेबर आनी हांकां सगळ्यांक बरें आयुश्य लाभून तांच्या हातांतल्यान हें बरें आनी बेगीन बरें हॉस्पिटल बांदून तयार जावचें. आनी आमकां सगळ्यांक हें अर्बन हेल्थ सेंटर इनोग्रेशन करपाची भागी लागचें. सगळीं कोंकणकारांक तशें लागींच्या वाठाराच्या लोकांक हाचो भरपूर लाभ मेळूं दी अशें हांव परमेश्वरा कडेन प्रार्थना करतां. आमकां युरी आमाज तेजें हांव तें उलोवपाक शकना. तुमी ताका प्रत्येक जाण ताका वळखता कितलो ताका बाप आयल्यात गुण आयल्यात ताका ती चडी आयल्यात म्हणटा ताका वायट वाटून म्हणून की तो सगळ्यां मदीं मिसळटा, सगळ्यांनी गरजू जाण जाता, सगळ्यांक पावता आनी एक आमगे एक कुकर म्हणटा तें असो आमकां मेळ्ळा. आमकां MLA ताची तोखणाय करची कमी. आमगे हेल्थांनी आयिल्ले कडेन आसा हांव तुमचें नांव हेका मागीर येना म्हयन्या कोड्या राय गेले माचे अशें सगळ्यांक तुमकां हांव सगळ्यांक बरें देव करूं. आनी आमचें जें कुंकळ्ळेच्या तेजें हॉस्पिटल जाता 15 बेडेड हॉस्पिटल जाता सगळी सुविधा आसतल्यो. ICU लेवल प्रत्येक सुविधा आमकां खंयच कुंकळ्ळेचो भायर वचची पडटना. अशी तयारी तुमी पळयली जातलें मोट्याची अशी तयारी आमगेल्या MLA युरी आम्हाला केला. ताका कितले धन्यवाद दितले. ह्या वयाक तांणी मोठी जबाबदारी ताजेर आसा आनी तो करतली ताका कितें तापसदार आसा. आज तो ऑपोजिशन लिडर म्हणून बरी कामगिरी करता. आमगेले SMA एक बरे प्रस्न फक्त कोंकणकारांची ते सगळे गोंयचे असो आमकां लाभला. आमचो देव ताचें बरें करूं, ताची फॅमिलीचें बरें करूं आनी आमचे सगळ्यांचे देवा कडेन मागता बरें करून आमकां सगळ्यांक ह्या हाचो हॉस्पिटलाचो लाभ जावचो हें सांगून हांव म्हाजी दोन बरें करूं नजर कुराडे. वेळ थोडो कमी आसा म्हणटकच हांव जे मानेस्ता तेंचे आतां जे आमचे उलोवपी थोडेक्यात आपले भाशण करचे आमच्या मुखार येता. गोंय स्वतंत्र सैनीक संघटनेचे अध्यक्ष आनी आमचे हांगातले खडेगांत फ्रिडम फायटर रोहिदास उर्फ दाद देसाई मोठ्यान ताळे मारून तांकां आमी वरवीं घेवपाक. आज हाजीर हिंगा आशिल्ल्यांक सगळ्यांक बरी सांज हांव येता. माचयेर आसलो आमचो खडेघाट मुख्यमंत्री बाब प्रमोद सावंत चड खडेघाट हितून आनी दुबावूच ना. तेजे एखादें कितें दिसत आमी कितें उलयता हें करता ना. हांव कितें रॉंग आसा तें रॉंगूच म्हणटलो. हांव भुरगींपणासान म्हजी संवयच ती. हांव रॉंग आसा तें वय म्हूण केन्नाय म्हणची ना, काळें आसा तें तांबडी केन्नाय म्हणलें ना. 36 वर्सां हांवें पणजी काडली हिंगा कुंकळ्ळी आनी आज 50 वर्सां वयर जाली हांव पणजी आसा. म्हजी लायफाक हांवें खूब केलां. आमकां असलो डायनामिक दुसरो MLA आनी ऑपोजिशन लिडर मेळ्ळा बाब युरी आलेमांव. युरी आलेमांवाचो बापूय चड आमकां लागीं आसलो. तेणें खूब इन्कम केला आनी आज युरी बाबान आमच्या मानादीक श्यामा कच्च्यान सांगून आज 7 प्रोजेक्ट फातर घातले देखून हांव श्यामाक आनी सगळीं आसल्यार चडांत चड देव बरो करूं म्हणटा.
कुराड बाबान सगळे सांगला तो म्हज्याहून कितलो ल्हान हांव 86 तेणें सांगून सगळे काबार जाला आनी आमच्या कोपऱ्यान म्हाका सांगला चड उलोवंक जायना देखून हांव हे पयली सुवातेर आमच्या मुख्यमंत्र्याक चड काळजांतसान देव बरो करूं म्हणटा कित्याक 2022 आसतना हे जे कोण फ्रीडम फायटर आसले तेणे देखभाल तेणें केला हे हांव केन्नाय ना म्हणूंक शकचेना कितें तशेंच आज पर्यंत लागून आमचे कोंकणीची हिस्ट्री म्हूण जावं पिंटो बंड जावं दिपाजी राणे हे आमच्या डायनामिक सेमाक लागून आज उजवाडा येयला आनी आज इतिहास आसा तेकाय लागून हांव सेम बाबाक चड आनी चड देव बरो करूं म्हणटा आनी तसोच आमचो युरी आलमा धाडसी तो कत्त म्हणटा कोत्तलोच आज लागून तेणें म्हाका सांगला आनी एक कामां जुलाय लोन करतलो आनी हांव मागता देवान तेका अशीच बुद्ध दिवची बरी घटसाण दिवची आनी हेजे फुडें तेजे बरें जावचें अशें म्हूण मागून म्हजी 2 उतरां हांव सोंपयता. देव बरें करूं तात आमच्या मजगती आमी एक मीथ आयकतात की जाका विरोधी पक्ष आमदार आसता ताका सरकार पक्ष जास्त लक्ष दिना पण हांगा जे दोन्ही विरोधी पक्षाचे आमदार आहात ते ताका मानचे नात कारण दे विल से दॅट दीस सीएम इज समथींग डिफरंट हे दुसरेच रसायन आसा कारण ताणे विरोधी आमदार जांगा आसात तांकां तितलेंच काम केलां किंवा तेच्या पेक्षा जास्त काम केलां जांगा सत्ताधारी आमदार आसात एल्टनय नाकारचो ना आनी आमचो लिडर ऑफ ऑपोजिशनय नाकारचो ना चीफ मिनिस्टराचे तशें कुंकळेकडच्यान लागींचो संबंध आनी नातें आसा वी हॅव टू एप्रिशिएट दिस जेंटलमॅन ताणें सगळो विकास केलो इन्फ्रास्ट्रक्चर केलें पण आमी एक कामा खातीर ताका मुद्दामून वाखाणपाक जाय ताका आनी युरीन जेन्ना विधानसभेक प्रायव्हेट मेंबर्स बील हाडलें की गोंयच्या पयलो जो उठाव आशिल्लो 1583 जो रिवोल्ट कुंकळच्या महानायकांनी केल्लो ते इतिहासाच्या पुस्तकांत येवपाक जाय हे 40 आमदारांनी युनानिमस पास जावपी प्रायव्हेट मेंबर बील घडये कदाचित गोंयच्या इतिहासातले पयले बील आसतले आनी मुखेलमंत्र्यान कोणाकय धाडस जालें ना तें काम मुखेलमंत्र्यान केलें म्हणटाका आमी कुंकळकारांच्या वतीन एक मोठ्यान ताळी आनी अभिमान फावो जाता ते हांगाच रावले ना पुढे उपरांत हे 9वीच्या आणि 11वीच्या पाठ्यपुस्तकांत कुंकळीच्या इतिहासाचेर धडो आसा आनी वी आर प्राउड डेट आमी तातूंत भितर तो इतिहास बरोवपा खातीर सहभागी जावपाक शकले हांगाच रावले ना आमी 15 जुलय हो आमचो दीस म्हणून सेलिब्रेट करताले चिफ्टन डे मुखेलमंत्र्यान म्हणलें की हो सरकाराच्या पावंड्यार जावपाक जाय आमची मागणी आशिल्ली आनी मुखेलमंत्र्यान कांयच आडावळ मेळ्ळे घेनासतना गव्हर्नमेंट स्तराचेर राज्य स्तराचेर हो दीस मनयलो आनी ताच्या खातीर आमी तांचे उपकारी आसात आमी तांकां धन्यवाद दिवपाकच जाय हांगाच रावले ना दिल्लीक वॉर मेमोरियला खातीर ह्या दिसाक 15 जुलयाक एक डेलिगेशन धाडपाचें ताणें काम केलें आनी आतां म्हाका फुडें सांगपाक जाय 1.8 crores खर्च करून हांगा अपग्रेडेशनाचें काम सुरू जाता चिफ्टनाचें सो मुखेलमंत्र्यान आमकां सडळ हस्ते दिला कारण मुखेलमंत्र्यान आनी युरीन जें काम फाटीं लागून जें केलां तशेंच आमचे GSIDCचेय आमी तोखणाय करपाक जाय तांचे MD GM आनी इतरांचे मोठ्यान ताळ्या मारून ह्या कार्या खातीर आमी तांकां अभिनंदन दिवया आनीक आमचे शेजारी राज्याक शेजारी मतदारसंघाक केपें ह्या मतदारसंघाक जरी आयज ते दुसऱ्या डिस्ट्रिक्टाक पडले तांगा प्रायमरी हेल्थ सेंटर आसा आनी हांगा अर्बन हेल्थ सेंटर जाता काही लोकांचो प्रश्न असोय आसतलो की एक लागीं आसतना दुसरें कित्याक जाय म्हाका जेन्ना हांवें विचारलें आनी जशें म्हजें मत आसा की तो डिस्ट्रिक्ट वेगळो जालो तालुका वेगळो जालो आनी आमी अर्बन आसा हांगा फ्लोटींग पॉप्युलेशन आहा कितलेशेच हांगा इंडस्ट्रियल स्टेट आहा आतां NIT आयले तांच्या खातीर हें जाय आशिल्लें आनी मुखेलमंत्र्याक आमी आनीक एक सांगूंक शकता यू शूड थँक कुंकळकार कारण तुमकां खंय खंय वता ताका सरकाराक लोक जमीन दिना आनी कुंकळकार इतले दानशूर आमी आन चू करनासतना तुमकां NIT खातीर इतली जमीन दिली त्या खातीर आमचोय अधिकार आसा तुमच्या कडच्यान प्रोग्रेस जावपा खातीर हांव चड वेळ घेनासतना एल्टन आमदारांच्या कडेन मागता की ताणें 2 शब्द सांगचे मोठ्यान ताळयो मारून ताका बरी बरी दिवकार दिता सावध साहेबिणीक श्री शांतादुर्गा कुंकळकारीण श्री शांतादुर्गा फातर्फेकारणीक देवीक नमन करून सगळ्यांक तुमकां नमस्कार आनी देव बरी सांज जावं येता माचेर आशिल्ले गोंय राज्याचे चीफ मिनिस्टर दोतोर प्रमोद सावंत गोंयचो लिडर ऑफ ऑपोजिशन बाब युरी आलेमांव आमचो ZP मेंबर दोतोर कुराडे दाद बाब बॉस्कर बाकीचे सगळे मान्य सरपंच पंच मेंबर्स ऑफिशियल्स प्रेस भाव मोगाळ कुंकळकार बांदो आनी भयणादो
उलयसनू पयलीं म्हाका दिसता चड गरज बाब जोकी आलेमांचे उल्लेख करपाक. आज तरी तेगे चेडो आमदार आसा, आमच्या दोन्ही जे उलोवप्यांनी उलयला, आमचे दोतोर कोऱ्याळ्यांनी उलयला, दादानी उलयला बाब जोकी बद्दल. आज म्हाका दिसता कुंकोळे जे डेव्हलपमेंट दिसती पडटा पयलीं सद्यार हितून हात बाब जोकी आलेमांचो आसा. कित्याक सगळ्यांनी ताड मारच्यो. जे हॉस्पिटल फुटसॉल ग्राउंड जे इनॉग्रेट केला हे त्यांच्या काळार म्हाका दिसता लँड एक्विजिशन जाल्लें. मोगाळपा पयलीं हे आज 7य जे प्रोजेक्ट जे आज युरी बाबान चीफ मिनिस्टर इनॉग्रेट केले, फाउंडेशन घातलां, हे सोंपें भाशेन येयलें ना. हांव आमदार जाल्यार म्हाका 4 वर्सां जालीं आनी जायत जाणांक संवय आहा उलोवपाची. कितें सांगपाचें, आपण प्रायोरिटी लेटर दिलें आनी काम जालें. हांव केन्नाय युरीक म्हणटा, हांव आतां लास्ट ऑलमोस्ट 4 years बाब युरी बरोबर हांव क्लोजली भोंवता. वी आर ऑलमोस्ट एवरी डे म्हणटे भाशेन आमी मेळटाय. आनी हांव ते केन्ना जायना सांगता, गोळे तो मिलियनर हांव बिलियनर हांव खबर ना. हे जे राजकारणात तूं जे टायम दिता आनी इतलो तोकोस घेता तितलो 20% तरी तुवें समज जर धंद्यान टायम दिलो. बिकॉज आय एम ऑल्सो बिझनेसमॅन जाल्यार आज तूं बिलियनर जातालो. गोळे आहाय जाल्यार खबर ना रे म्हाका, बिलियनर जातालो. दिस इज वॉट आय वॉन्ट टू टेल कुंकोळकार. पण इतली सोंपें न्हू हे इतले प्रोजेक्ट हाडपाक, इतली सोंपें न्हू. आतां बाब तेणें सांगलां की आमकां सीएम बरो आहा म्हण, आनी आतां सीएमाक पोस्ट येयल्लो कुजबूज कितें म्हणटा येयल्लें. एल्टनाचेर युरीचेर सीएम फिदा म्हूण एक 4 दीस पयलीं येयल्लो. सारकें ना, एक हे येयला. सी इट इज नॉट अबाउट पॉलिटिक्स, इट इज नॉट अबाउट पार्टी, इट इज अबाउट डेव्हलपमेंट. आनी जेन्ना डेव्हलपमेंट जाता म्हाका दिसता पॉलिटिक्स करपाक जायना, राजकारण करपाक जायना. आनीक मुगले मतदारसंघात जेन्ना चीफ मिनिस्टर येयल्लो एक पंचायत घर इनॉग्रेट करपाक, तेन्ना चीफ मिनिस्टर प्रेज केल्लो. जायत जाणां मुळे कोणाक आमगे पार्टीच्या मनशा कडेन वायट दिसला आसलें. आय एम नॉट सेईंग एनीथिंग अबाउट दॅट, बट आमगे इतलेंच म्हणणें, जेन्ना गांवांक बरें जाता तेन्ना राजकारण जावपाक जायना. केन्ना घोडे आज बीजेपी हाल घोडे काँग्रेस पावरां येतली, सो तेन्नाय काँग्रेसान हें करची न्हू. हांव सांगता कित्याक डेव्हलपमेंट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. रात दीस हांव जेन्ना भोंवता आसतना, जेन्ना असेंब्ली सेशन आसतना तो तें घेवन बसता आनी तो मागीर म्हणटा तुगे बरें, तूं 1 वर पयलीं 2 वर पयलीं आतां बसता सगळें कोतयता. बट ही डज अ लॉट ऑफ स्टडी. हें जायतें करप, फायल फॉलो अप करप. हो जाणां दिसता प्रायोरिटी दिल्ली ती जाली म्हूण. प्रायोरिटीचेर कांय जायना. यू हॅव टू फॉलो अप. ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर आहा हिंगा. जेन्ना 2 वर्सां PWD मिनिस्टर आशिल्लो, आम कितली पार्टी तेजे बरें पार्टी मारताले. आमकडे मातशें ऑपोजिशन म्हणून आमी 2 पार्टी कडेन सुबेज घाता आसता तो. बट एंड ऑफ द डे आमी फाटी लागून तेगे काम करून तेका घेताय. And it has to be done. And we are not asking a favor from the government. We are asking our basic rights. आमदार हे नात्यान म्हाका दिसता हे आमकां बेसिक लायट, उदो, रस्ते, हेल्थ, स्पोर्ट्स, एड्युकेशन हे सरकारान खंयचोय सरकार आसो हें दिवपाचें म्हाका दिसता कर्तव्य. आनी आज हांव तुमकां सांगता खरेंच कुंकोळकार, यू आर व्हेरी लकी. तुमी इतली म्हाका सदां लकी, कित्याक आज युरी भाशेन तुका एक आमदार मेळ्ळो. आज युरीगे पायन जे म्हाका दिसता एक्वायर केल्लें तेजेर आज युरीन तेजेर कितें तरी आज झाड बी आज रोपलें. हांव म्हणटा आमचे केप्यां 20 वर्स आमदार आशिल्ले, जमीन एक्वायर केलें. आतां म्हाका तें करपाक आतां लँड एक्विजिशन यू कॅनॉट डू इट, इट टेक्स इयर्स. पयलीं जातालें हें तरी आमगे केप्यां मतदारसंघ 20 वर्स पयलीं केल्लें जाल्यार आज आमी कितले प्रोजेक्ट घेताले. आमकां तें लँड एक्वायर करना, लोक जमीन दिना. आतां भावान म्हणा कुंकोळकार उद्धार जमीन दिली. आज कोण तुका 1 मीटर स्क्वेअर मीटर जमीन दिना. खरेंच कुंकोळकारां वालोर आनी म्हाका दिसता शाबासकी दिवपा जाय. जमीन तुमी दिली आनी जमीन दिली तेन्ना आमी डेव्हलपमेंट करपाक म्हाका दिसता आज बाब युरीक सोयेक मेळ्ळो. जेन्ना म्हाका दिसता मनशाक देर इज अ वील देर इज अ वे. बाब युरीक म्हाका दिसता खरेंच तोखणाय करपाक गरज आहा. आनी कुंकोळकारान हांव परतून म्हणटा राजकारण उलयना, बट हांव प्रामाणीकपणान कुंकोळकारान बाब युरीच्या म्हाका दिसता बराबर रावपाक गरज आहा. जायत जाणांन म्हणटा कोणें हें नाका, हेल्थ सेंटर नाका, हें नाका. म्हाका दिसता आज 20 कोटी तरी मोड, 20-25 कोटी मोड तरी समज तरी हेल्थ सेंटर तुमी बांदताय. आनी हे जेन्ना रेडी जातलें, एक मनीस समज तरी बाळ्ळी पावता मडगांव पावता म्हळ्यार हिंग हेल्थ सेंटर हांव तरी जीव वाचलो जाल्यार हे 20 कोटी कांय न्हू. सारकें की ना? 20 कोटी 25 कोटी तरी म्हण एक हेल्थ सेंटर जाला आनी 25 कोट्यान समज तरी एक मनशाचो जीव समज हिंग वयला आनी ऑक्सिजन दिलें हो बेसिक समज एक इंदेसम आनी मनीस तरी साल्वार जालो. दिस 25 crores डजंट मॅटर. ओ दिस crores डजंट, बिकॉज दिस इज पब्लीक फंड. हो तुंगलो पयसो
आज जे आमी डेव्हलपमेंट करता हो तुमलो पयसो तुमकां पावपाचो विच इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. आज जाय जाणां कितें आसता आमदार जालो मंत्री जालो आपणा आपणा गेले कितें आहा तें कोताय. म्हाका सबाब युरीक व्हडली करपाक गरज ना उलटे भाशेन मिलियनर म्हणून बिलियनर जाल्यार खबर ना ताका व्हडली पयस करपाक गरज ना. बट दीस इज डेव्हलपमेंट वॉट इज रिक्वायर्ड. आनी हांव बाबाक युरीक सांगता मुखार वच. आमी आमगेलो झेडपी आहा आमी क्लोजली आहाय सदां तुवें बरोबर आसतले दोतोर आम सदां पाव जेन्ना जाय थिंगा आमगेल्या दादान सांगलें म्हणे वॉट इज रायट वी आर देर विथ इज रॉंग वी वील टेल यू इट इज रॉंग बिकॉज वी ऑल हॅव टू स्टँड आमदार म्हण निवडून हाडले वी हॅव टू ऑल स्टँड फॉर द बेटरमेंट ऑफ गोवा. गोंयकारपण आमी सांबाळ जाय भाशणां दिन न्हू वगत बरेपण काम करपाक. आनी एक फावटी उलोवपाक दिलो 2 मिनट्यो दिल्ल्यो. सो आनीक फावटी तुमकां मुगोळकारांक म्हाका दिसता शाबासकी दिता. तुमकां उनुनीत परबी इतले व्हड प्रोजेक्ट तुमकां मेळ्ळे म्हूण. आनी बाब युरीक तुकाय परबी कीप अप तुजो गूड वर्क. आमी सदां तुजे बरोबर आहाय. देव बरें करूं. देव बरें करूं एल्टन बाब. तशें हांगा मतदारसंघाक वेगवेगळ्यो पंचायती आसात. तातूंत भितर अंबावली पंचायत, बाळ्ळी पंचायत, म्हाकाजना, गिरदोली पंचायत, चांदोर पंचायत. त्यावूय पंचायतीचें काम हांगा जाता. 2 पंचायत घरांचे आयज पायाभरणीचो जो फ्लॅग आसा ताचें उक्तावण केलां मुखेलमंत्र्यान. परोडा आनी गिरदोली पंचायतीक एक अशें इन्फ्रास्ट्रक्चर हांव तांचे आतां प्रेस नोट वाचतालो वन ऑफ द बेस्ट मॉडर्न इन्फ्रास्ट्रक्चर तांकां ते दितले. त्याच बरोबर अंडरग्राउंड केबलिंग सगळ्या मतदारसंघाक आमच्या तकले वयर एकय वायर दिसचो ना असो संकल्प युरीन घेतला. आनीक थोड्याच काळाक भितर हे सपन पूर्ण जातलें की सगळे जी वीज येता ती भुमींतल्यान म्हणल्यार अंडरग्राउंड केबलांतल्यान आमच्या घरांक पावतली. आनीक कसल्याच तरेची आडखळ नासतना आमकां पावर मेळटलो. त्या खातीर युरी खातीर आनीक एक फावटी आमी मोठ्यान ताळे मारून ताचें अभिनंदन करया. अशे वेगवेगळे प्रोजेक्ट जशे आतांच हेल्थ सेंटर म्हणा किंवा हांगा वेलनेस सेंटर जाला. तुमकां कसल्याच तरेचे युरीन टेस्ट, ब्लड टेस्ट हांगा फेसिलिटी ओपन जाल्ल्यो आसा. आयज साकून जाला ते बस स्टँडा कडेन स्टेट बँक ऑफ इंडिया कडेन उद्घाटन आयज जाला. युरीच्या जशे जोकी आलेमोवान तेन्ना भारती फुटबॉल अकादमी हाडपा खातीर एअरटेलाची एक प्रयत्न केल्लो पण ते सफल जाले ना. जरी आमकां भारती फुटबॉल अकादमी येवंक ना तरी आयज आमच्या खातीर एक बरो फुटसॉल ग्राउंड जाता. हांव पळयतालो आमच्या घरा वता आसतना हांगा जर लायटी घातले जाल्यार खरेंच स्वर्ग कसो दिसता. हाचो फायदो तुमी घेवचो आनी हे सगळे मेंटेनन्स त्या खातीर करपाक जाय. सो युरीन हांगा एकदमच 7 प्रोजेक्ट धमाका केला आनी हो धमाका आमच्या सगळ्या खातीर फायदेशीर आसा. आनी असले धमाके आनीकय जावचे युरीच्या हातीर अशी आमची अपेक्षा आसा. कारण युरी करतलो ताका एक जिद्द आसा, एक तळमळ आसा. आनीक मतदारसंघा कडेन जशें एल्टनान म्हणलें ते खूब लागींतल्यान कॉन्टॅक्ट करून लोकां कडेन कनेक्ट आसा. आनी हें कनेक्शन तांकां फुडें खूब कितें घेवन वचपाचें आसा. आनी आमचोय विकास जावपाचो आसा. कुंकळे ह्या गांवांत खूब कितें स्वतंत्र खातीर भोगलां, सोंसलां आनी आमकां जे ड्यू आसा ते मेळूंकच जाय. हांव चड वेळ घेनासतना तुमकां सगळ्यांक मागता मोठ्या ताळयांच्या गडगडाट आमी स्वागत करया ऑपोजिशन आनी आमचे आमदार भोवमानेस्त युरी आलेमावांचे. मातशेर बसून आशिल्ले. Let's play now here today. I have a lot to say. Don't hold me back. Swirls of rich caramel ice cream wrapped in fake Belgium chocolate and crunchy caramel pops. The all-new Magnum Caramel Pop. Magnum, true to pleasure. बाब ब्रिजेश जे आमचे डीएमए तशेंच सायडीचे ऑफिशियल बाब रोहित कदम, दुसरे आमचे सरपंच ह्या वाठारान ह्या म्हज्या मतदारसंघाचे बाय सोनिया, दुसरे सगळे पंच गिरदोलीचे, तशेंच चांदोरचे सरपंच बाब हिपोलिटो, दुसरे पंच पारोडाचे पंच आनी सरपंच, एक्स काउन्सिलर आनी म्हज्या मोगाळ कुंकळच्या भावंदो भयणीचो वापरपाच्या भुरग्यांलो खरेंच खुशालकाय भोगता आयच्या दिसाक दोन उतां तुमकां सांगपाक. आनीक खरेंच काळजांतल्यान जेन्ना उलयतना मतदारसंघ आनीक ह्या मतदारसंघान आमकां खूब प्रेम दिलोलो आसा. याद जाता जेन्ना तरनो भुरगो आशिल्लो ह्याच जाग्यार जेन्ना आमचे मुखार एक सोबीत सुंदर बस स्टॉप दिसतालें
आणि ह्या बस स्टॉपाक म्हाका दिसता कितलेशे नॅशनल अवॉर्ड पासून मेळ्ळे. आणि त्या वेळार जेन्ना म्हज्या डॅडी बाबजू की मालेमा बराबर जेन्ना भोंवतालो 15-16 वर्सां आसतना, आणि तेजे एक स्वप्न आशिल्लें जेन्ना ते ह्या मतदारसंघात आयिल्लो, आणि खास करून 2022 पयले जेन्ना आमी बारीकशे एक कॅम्पेन केले. कॅम्पेनाच्या वेळार आमचे गांवचे वडील दोतोर आमकां सजेस्ट करपाक लागले की हिंगा खूब खूब गरजेचे एक हेल्थ सेंटर आसा. आणि जेन्ना हेल्थ सेंटराची गरज आशिल्ली, कोविडाच्या वेळार खूब त्रास जाले. म्हाका याद जाता आमी आमदार नाशिल्ले, पूण वोकाट हॉस्पिटलाक हेजी परवानगी दिवपाक खूब प्रयत्न केले. आनीक हिंगा आमी सदांच म्हणटा रातचे जरी तर बारीकशे पळे सगळा दुसरे पळे पोंत पडपा पासून पोंत मारपा पासून त्रास जाताले. हिंगा आमच्या मतदारसंघात एक फ्लोटिंग पॉप्युलेशन आसा, ऑलमोस्ट 20 ते 25 हजार बिकॉज ऑफ द इंडस्ट्रियल इस्टेट. आणि त्या वेळार पयलेच जेन्ना आमी आमदार जाले त्या वेळार दोतोर प्रमोद सावंताक लागीं मागले की आमच्या वाठारांत एक अर्बन हेल्थ सेंटर जावपाची गरज आसा. आणि हे प्रोजेक्ट करपाक म्हाका दिसता जोड जोड ऑलमोस्ट 2 years हेजे पेपर वर्क लागले. पयले सुवातेर हांव देव बरें करूं म्हणटा, आनी आज आय एम नॉट स्पीकिंग एज द लिडर ऑफ ऑपोजिशन बट एज दी MLA ऑफ कुंकोलीम. जेन्ना आमी हे हेल्थ सेंटर जावपाक जाय म्हणून मागले, तेणे ताबडतोब हे हेल्थ सेंटराची परवानगी दिली. आणि एक सोबीत सुंदर म्हाका दिसता याद जाता बजेटाच्या स्पिचान जेन्ना तेणे अनाउन्स केले कांदोलीचो हेल्थ सेंटर आणि कुंकोडच्या गांवांत एक अर्बन हेल्थ सेंटर जावपाक जाय. आज ह्या अर्बन हेल्थ सेंटरांत साधारण सगळी सुविधा आहा. साधारण ह्या हेल्थ सेंटरांत जावं न्युरोलॉजी, जावं ऑर्थोपेडिक, गायनेकोलॉजी, कार्डिओलॉजी, डेंटिस्ट्री इसले 16 OPDचे दोतोर येवपाक आमी एक प्रयत्न केलेलो आसा. हिंगा साधारण फार्मसी तशेंच प्रत्येक वाठारांनी जरी तर चयल्यार डायलिसिसाची केसीस वाडटा. डायलिसीस युनिट एक 20 बेड डायलिसीस युनिट आमच्या मतदारसंघात हाडपाक, कित्याक खूब खूब वाठारांनी आनी गोंयभर जरी तर चयल्यार ह्यो डायलिसिसाच्यो केस वाडटा. आनी जी सुविधा साऊथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान आसा, खूब त्रास जाता लोकांक. हे सगळे चिंतून आमी एक डायलिसीस युनिट, एक मिनी OT, एक कॅज्युअलिटी, हे म्हाका दिसता आमचे सदांच दोतोर कुराडे आमकां एडवायस करताले. आनी 2 वर्स आदीं आमी सांगलोले कुंकोडकारांक उतर दिलेले की आमी हे हेल्थ सेंटर हाडपाक प्रयत्न करतले म्हणून. खूब खुशालकाय भोगता, खूब खूब खुशालकाय भोगता. आनी देव बरें करूं म्हणटा दोतोराक की आमकां ही सुविधा दिली म्हणून. ह्या दिसांनी एक अर्बन आयुष्मान आरोग्य मंदिर हे हो प्रोजेक्ट हाडपाक म्हाका दिसता थोडोसो टायम लागतलो, पूण साधारण आज जरी तर हे अर्बन आयुष्मान आरोग्य मंदिर खूब गरजेचे आशिल्ले. आनीक मार्केटा कडेन हे आमी हे इनॉग्रेट केलेले आसा. हिंगा एक दोतोर फ्रॉम 9 o'clock to 1 o'clock आनीक 2 o'clock to 4:30 फ्री लोकांक वखदां जावं टेस्ट, जावं टेटनस इंजेक्शन, जावं एंटी रेबीज वॅक्सीन, जावं एंटी एलर्जिक इंजेक्शन, ही सगळी सुविधा थिंगा आसतली. ब्लड टेस्ट, जावं प्रेग्नन्सी टेस्ट, जावं मलेरिया टेस्ट, डेंगी, ही सुविधा खूब खूब गरजेची आशिल्ली आमच्या वाठारांत. तो ही सुविधा आमी अंडर स्टेट अर्बन डेव्हलपमेंट एजन्सी हेल्थ मिनिस्टर बाब विश्वजीत राणेन म्हाका दिसता. मुन्नार से जो बैग लिया था वो कहाँ है? मुन्नार में? Unpacking after vacation is hard. Getting back what you forgot should be easy. Doorstep pickup for National Couriers. Delivery. Download the app now. हेल्थ सेक्टरान
बाळ्ळी हेल्थ सेंटराचेर इतलो म्हाका दिसता प्रेशर आसता आनी जेन्ना प्रेशर आसता आमी सदांच विधानसभेन उलयता की जे PHC जे CHC आसा जे रिफरल सकाळच्या वेळार आमी एक रिपोर्ट वाचलो 21,000 सुमार रिफरल जाता इन द लास्ट 5 years. सो स्ट्रेंथनिंग जावपाक सगळे रिफरल जावपाक ना म्हणून खूब गरजेचे आशिल्ले हे हेल्थ सेंटर हिंगा येवपाक. तर हेल्थ सेक्टरांनी आमी चांदोरचे पासून जे हेल्थ सेंटर आहा तेजे रेनोवेशन करपाचे ऑलरेडी घातलेले आसा. आज पावनो भयणीनो जेन्ना स्पोर्ट्स इन्फ्रास्ट्रक्चरान फुटबॉल आमच्या रक्तान आसा आनी आमचे सगळ्यांचे एक विजन आशिल्ले लोकांलो तो डिमांड आशिल्लो की आमच्या वाठारांत एक फुटसाल ग्राउंड जावपाक जाय आशिल्लो म्हणून आनी एक सोबीत सुंदर फुटसाल ग्राउंड जो म्हाका दिसता थोडेशे ह्या लेंथाक आसा आनी फातोर्डा जोरी तोरल्यार डॉन बॉस्कोन आसा आनी दिस इज अ स्टँडर्ड वर्ल्ड क्लास सायज ऑफ अ फुटसाल ग्राउंड. आनी फुटबॉल जेन्ना रोखतांत आसा आमचे रेनोवेशन करपाक पासून मुखेलमंत्रीन आमकां स्पोर्ट्सा अंडर हे ग्राउंडाचे रेनोवेशन करपाक पयलीं आमी रेनोवेशन केले. आज गिरदोलीच्या भागान पारोडाच्या भागान बजेटान आमकां एक अश्युरन्स दिलेले आसा प्रायोरिटी दिलेली आसा हे ग्राउंड अपग्रेड करपाक हेजें काम मुखार करपाक आमी सरलेले आसा. आनी ह्या फुटसाल ग्राउंडाचेर म्हाका दिसता पावसाच्या दिसांनी जेन्ना आमी फुटबॉल स्टँडर्ड वाडपाक जाय म्हणटा पावसाच्या दिसांनी ग्राउंड थोडे ऑपरेट जायना पूण ह्या ग्राउंडाचेर म्हाका दिसता खूब ड्रेनेज बरी आसा आनी हिंगा फुटसाल टॅलंट भुरग्यांक प्रमोट करपाक कित्याक बरे फुटबॉल प्लेयर हिंगा आमच्या मतदारसंघात आसा. त्याच निमतेन क्रिकेटीचे पीच म्हाका दिसता 2012 आमी आयकत आसा आनी याद जाता 2010 ह्याच माचेर आमी उतर दिलेले की एक क्रिकेट पीच आमी करतले म्हणून आनी ताबडतोब एक क्रिकेट पिचेचे इनॉग्रेशनय केलें. भावनो भयणीनो म्हाका याद जाता भुरगेपणान पारोडाची पंचायत घर आनी पारोडाचे पंचायत घरीन जेन्ना आमी एक प्लॅन घातलेलो 2011 तो रद्द जालो. सादारण पांच्या बसपाक सारको जागो ना आनी त्या वेळार आमी ताबडतोब मुखेलमंत्री लागीं सांगले की आमकां आमच्या मतदारसंघान हे पारोडाचे पंचायतीचे घर जावपाक जाय. थोडो वेळ लागलो पूण एक सोबीत सुंदर पंचायत घर जे म्हाका दिसता एक कॅपॅसिटी विथ अबाउट 200 पीपल एक हॉलूय थिंगा आहा. सादारण सगळी मॉडर्न सुविधा बाब दत्तागार हिंगा कन्सल्टंट आसा बरे भशेन तेणे हे डिझायन केलेले आसा. आनीक पारोडाच्या गांवांत सादारण जेन्ना एक कम्युनिटी हेल्थ सेंटर घालपाचे आमचे मुखार प्रयत्न आसा. भावनो भयणीनो गिरदोली पंचायत घर आनीक 2011चो याद जाता हिंगा बाय LC आसतले बाब फ्रँकी आसतलो लोकां मदें त्या वेळार ते सरपंच आशिल्ले आनी खूब गरजेची वस्त आशिल्ली. सादारण ग्रामसभा घेवपाक पासून त्रास जाता इतली धाकलो जागो आसा पूण आमी हे रिलोकेट करून तुमचे गांवचे सरपंच बाब सोनिया दुसरे पंच ताबडतोब हो प्रपोजलूय आमी मुखेलमंत्रीक लागीं मागले आनी हे आतां जावंक ना. दिस इज ऑलमोस्ट 1.5 year to 1 year 7 months आमी उतर दिलेले आनी विधानसभेचे आदीं आमी हे इनॉग्रेट करपाक आशिल्ले पूण कांय कारणां लागून म्हाका दिसता थोडे मुखार गेले. पूण तेजे पासत आमी देव बरें करूं म्हणटा दोतोर प्रमोद सावंताक चिफ्टन मेमोरियल याद जाता. रोहिदास बाब दाद ऑस्कर बाब मार्टिन्स विजय बाब खोपरे जेन्ना भोंवताले 2007-8 हे चिफ्टनाचे रेनोवेशन जाल्ले अंडर गोल्डन जुबली फंड आनी त्या वेळार 50 लाख मोडून एक पार्क करपाक बाब जोकी मालेमावन अंडर सुडा हे फंड्स दिलेले आनी तेजे रेनोवेशन जाल्ले. पूण तेजे नंतर आमी जेन्ना चिफ्टनाचे कमिटी लागीं गेले त्या वेळार तेंचो डिमांड आशिल्लो की पयले म्हणटाय ते चिफ्टन हिस्ट्री बुकान आसपाक जाय तेजे नंतर रिफर्बिशमेंट जावपाक जाय आनी म्हाका खुशालकाय भोगता आनी देव बरें करूं म्हणटा सगळ्या गोंय राज्याच्या आमदाराक पयलेच जेन्ना दोतोरान एक म्हाका दिसता डिक्लेअर केलें
नॅशनल वॉर मेमोरियल दीस हो हिंगा जातलो म्हणून आनी आमी हे प्रायव्हेट मेंबर्स रेझोल्युशन जे घातले आनी प्रायव्हेट मेंबर्स रेझोल्युशनाक युनॅनिमसली म्हाका दिसता थोडेशे प्रायव्हेट मेंबर्स रेझोल्युशन पास जाता पूण सगळे 40 आमदाराक हांव देव बरें करूं म्हणटा. आज आमचे चिफ्टनाची हिस्ट्री जी एक रिवोल्ट आशिल्ली अगेन्स्ट द फर्स्ट इन एशिया अगेन्स्ट एनी ऑपरेशन हे टुडे इज रेकग्नायज. तिका एक सोबीत सुंदर रिफर्बिशमेंट करपाक जे प्रयत्न आमी केले आनी म्हाका खात्री आसा बिफोर जुलय 15 हे चिफ्टनाचे रेनोवेशन. ब्रो बॉल अंदर मत जाने देना. कंप्लीट जातले. जे फंक्शनाक म्हाका दिसता प्रयत्न आमी कॉन्ट्रॅक्टराक सांगलेले आसा की ताबडतोब हे जावपाक जाय म्हणून. भावनो भयणीनो, हिंगा फ्रीडम फायटर पार्क दिसता आनी ह्या फ्रीडम फायटर पार्काचेर म्हाका दिसता जायती कॉन्ट्रोवर्सी जाली, जायते पॉलिटिक्स जाले आनीक जेन्ना आमी आमदार जाता आमचो टर्म 5 वर्सांचो आसता. सो विदीन 5 years आमचे कर्तव्य जाता की जे उतर आमी तुमकां मॅनिफेस्टोन दिलेले, जे उतर आमी करपाक जाय एज ऑपोजिशन MLA आमचे कर्तव्य जाता टू आस्क द गव्हर्मेंट आनी कुशालकाय बघता तुमकां सांगपाक की हेय फ्रीडम फायटर पार्क हेजे टेंडर विदीन द नेक्स्ट 7 to 10 days जातले आनी हिंगा एक सोबीत सुंदर फ्रीडम फायटर पार्क हिंगा जे रिफर्बिशमेंट करपाक जाय हेजे रेनोवेशनाचे काम म्हज्या टर्मा पयले आमी कंप्लीट करतले. कित्याक कुंकोळकाराच्या रोगतान क्रांती आसा, क्रांती करपाची आसा आनी हेजे म्हाका दिसता अंडर होम डिपार्टमेंट जेन्ना आमी हो प्रश्न विधानसभेन घातलो दोतोर प्रमोद सावंतान एका अप्रुव्हल दिली. अंडरग्राउंड केबलिंगाचे जेन्ना उलयतना दोन फर्स्ट सिटी दॅट वॉज सपोज टू हॅव अंडरग्राउंड केबलिंग त्या वेळार अलिशियो सिकेरा पॉवर मिनिस्टर आशिल्ले, काँग्रेसाचो सरकार आशिल्लो आनी 9 crore टेंडर जाल्लो म्हाका याद जाता. पूण कांय कारणां लागून आफ्टर 2012 हे आमी करपाक पावूंक ना. आनीक आज कुशालकाय म्हाका बघता इन द पॉवर सेक्टर आख्खे मतदारसंघान, कुंकोडेच्या मतदारसंघान, पारोडाच्या मतदारसंघान, आमच्या माकाजानाच्या गांवांत आनीक आंबावलीच्या गांवांत वी हॅव ऑलमोस्ट कंप्लीटेड अंडरग्राउंड केबलिंग. आनीक चांदोर गिरदोलीम जे ट्वीन विलेज आसा हिंगाय सिंगल टेंडर आशिल्लो म्हणून बारीकशे म्हाका दिसता टायम लागलो पूण विदीन आवर टर्म आमी हेय अंडरग्राउंड केबलिंग करपाक आनी लोकांक रिलीफ दिवपाक मुखार वॉक केलेलो आसा. तर भावनो भयणीनो, म्हाका दिसता ही इलेक्शनाची भाशण न्हू बट आज जेन्ना आमच्या मतदारसंघात हांव आतांच दोतोरा लागीं मागतालो एन्ड एज लिडर ऑफ ऑपोजिशन इट इज माय ड्युटी बाउंड जेन्ना इंडस्ट्रियल इस्टेटाच्या पोल्युशनाचेर आमी जेन्ना उलयतना आमी जायते इलिगॅलिटीज जे पट पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड घेवन स्टॉप करपाचे प्रयत्न केले. थोडेशे हार्मफूल प्रोजेक्ट जे जावं फिश मिल जे आमच्या वाठारांत येवपाक लागले म्युनिसिपॅलिटीन रेझोल्युशन घेतले आनीक आमी दोतोरा लागीं मागलां की प्रायव्हेट एरियान जेन्ना आज लोकांक ह्या कुसलो नुस्त्याचो वास येता आमकां असले हार्मफूल प्रोजेक्ट नाका. आमी झगडले, जाय तो प्रेशर आयलो, हांव नांवां घेवना पूण थोडेशे जावं ऑपोजिशनाचे जावं रुलिंगाचे जायते जाणांनी प्रेशर घातलो. पूण म्हाका खात्री आसा की असले हार्मफूल प्रोजेक्ट जे रेड कॅटेगरी इंडस्ट्री कालच्या दिसाक एक व्हिडिओ व्हायरल जालो आमी तेजेर ट्वीट केले तांकां पुलीस स्टेशनाक हाडले. ते म्हणूंक लागले की ऑक्टोबर 2025 तो व्हिडिओ आनीक थिंगा सुरेज सोडटा म्हणून मुखेलमंत्रीन 2-3 दीस इंडस्ट्री बंद करपाचो प्रयत्न केलो. आज म्हाका दिसता हिंगा सगळे कुंकोळकार आहा आमकां ते बिझनेस कोताय म्हणून आमकां राग ना पूण एसले जेन्ना ETP एक ट्रीटमेंट प्लांट हार्मफूल इंडस्ट्री जेन्ना आमच्या मतदारसंघात आसा हेजे विरुद्ध आमी आसा. फिश मिल आज जोरी तर आमच्या मतदारसंघात 1 आसा, 2 आसा वा 3 आसा, पोल्युशन जाता, वास येता, खरेंच लोकांक त्रास जाता. आनी एक ETP प्लांट इतली वर्सां जाली
कोणे प्रयत्न करूंक नाशिल्ले. 4 वर्सां जालीं आमी विधानसभेत झगडोच आसा. मुखेलमंत्र्यान आमकां आश्वासन दिलेलें आहा की हे पोल्युशन बंद करपाक प्रयत्न करतले. इतले इलिगॅलिटीज आमचे हिंगा बाब अवी आसा, दुसरे आमचे मारियन, दुसरे इतले भुरगे झगडटा. एक आयच्या दिसाक एक इलिगल वॉल, आमी म्हणटाले इलिगल वॉल ऑफ चायना म्हणून, ही म्युनिसिपॅलिटीन डिमॉलिश करपाक प्रयत्न केलेले आसा. आमच्या मतदारसंघात एक बांय आशिल्ली, ही फॉर्मेलिना बांय, ही बांय पुरोवपाचे आमी प्रयत्न केले. थोडेशे आमदारांनी प्रयत्न केले बंद करपाक. आज म्हाका दिसता मुखेलमंत्री आमी लागीं मागता की असले आमकां जे हार्मफूल प्रोजेक्ट ह्या आमच्या मतदारसंघात नाका. आनी तुवें आमकां उतर दिचे विधानसभेत तुवें सांगलेलें आसा. त्याच पद्दतीन आज सादारण जे आमचे पांजोरकोणीचो गांव हिंगा जेन्ना हिल कटिंग जाताले, पयले वर्साक जेन्ना आमी आमदार जाले 2023 आमी हो इश्यू विधानसभेत मांडलो. आनी हो राखणदाराचो जागो, आनी ह्या राखणदाराच्या जाग्यार जेन्ना आमी मुखेलमंत्रीक सांगले, टीसीपी मिनिस्टराक सांगिल्लें, आनी हे एक स्टीप दोंगोर आसा, एक एक्विफायर आसा, आनी हे परमिशन रद्द केल्लें. पूण कांय कारणां लागून म्हाका दिसता थोडेशे आमचे गांवचे भाऊच जे हे प्रोजेक्ट हाडपाक सोदतात ते कोर्टान गेले. कोर्टाक तांकां रिलीफ मेळ्ळें. पूण द म्युनिसिपॅलिटी हॅज रिझॉल्व की असले आमकां प्रोजेक्ट नाका. आज सादारण जेन्ना आमचे दोतोर सिरदीन बाब रिबेलो आज मुखार सरलेले आसा, आनी तेणेय एक म्हाका दिसता रेझोल्युशन आनी एक चार्टर प्रोग्राम मुखेलमंत्रीक दिलेले आहा. हेजेरूय मुखेलमंत्री विचार करपाक जाय. आमचे कर्तव्य जाता जेन्ना विधानसभे आसता तेन्ना हे पॉयंट मांडपाक. आनीक हांव मुखेलमंत्री लागीं मागता जे आमच्या पर्यावरणा विरुद्ध ही जी सेक्शनां आसा तेजेर म्हाका दिसता तुवें दखल घेवपाक जाय. जे हिल कटिंग जाता हे आमच्या मतदारसंघात बंद करतलो म्हूण रावता. आनी त्याच पद्दतीन म्हाका दिसता दुसरे जायते इन्फ्रास्ट्रक्चराचे प्रोजेक्ट आज ह्याच जाता बाब जोकी मालिमावचो ह्याच वाठारांत जेन्ना हे बस स्टॉपाचें इनॉग्रेशन जातालें 15 दीस तो बुसवार रावतालो आनी आज तो म्हाका चोयता आसतलो. पूण म्हाका दिसता एज एन MLA इट वॉज माय ड्युटी एंड आय एम ड्युटी बाउंड बाय माय कॉन्स्टिट्युएन्सी. आनीक म्हज्या कॉन्स्टिट्युएन्सीच्या लोकांक कुंकोळकारांक सांगपाक सोदता जे इश्यू तुमचे आसा ते सदांच दुखांत सुखांत तुमचे बरोबर आसतलो. जे त्याच निमतीन as leader of opposition I have been vocal maybe for almost 4 years, but म्हज्या मतदारसंघात जेन्ना हे प्रोजेक्ट पास करपाक हे दुसरे जे प्रोजेक्ट आहाय जे आमी आमच्या मॅनिफेस्टोन घातलेले आसा हे प्रोजेक्ट पुराय करपाक आमी प्रयत्न करतले. त्याच निमतीन आनी एक फावट तुमकां सगळ्यांक कुंकोळकारांक on behalf of you all I would like to thank the Chief Minister for the project. Where there is credit you have to give credit. I would like to thank him for giving us this project. आनी तूं लोकांक सांगपाक सोदता सदांच तुमचे बरोबर दुखांत सुखांत सदांच आसतले. सगळ्यांक काळजांत ताण देव बरें करूं. देव बरें करूं. विरोधी पक्षनेत्याने आनी आमचे आमदार ताणें आपलो प्लॅन आमी कसले विकास तुमच्या मुखार सांगला. चड वेळ घेना आसतना आमच्या मजगती अशे 2 व्यक्तिमत्व आसा तांचो एक ल्हानसो सन्मान आमी ह्या वेळार करतात. हांव मुखेलमंत्र्या कडेन मागतां की गोंय स्वतंत्र सैनीक संघटनेचे अध्यक्ष तशेंच एक कडेगांत स्वतंत्र सैनीक आनी एक सक्सेसफूल बिझनेसमॅन रोहिदास उर्फ दाद देसाई तशेंच ह्या गांवांत 86 वर्सां ह्या इतल्या एजीचेर 80 वर्सांची एज जाली तरी सुद्दां सातत्यान आरोग्य सेवा दिवपी आमचे डॉक्टर प्रकाश कुराडे हांचो हे भोवमान करचो. हांव सगळ्या मानेस्तां कडेन मागतां तुमी हातूंत भितर सहभागी जावचे. दोगांकूय परबी भेटयता आनी हो सन्मान मोठ्यान ताळे मारून आमी ह्या सन्मानाक सहभागी जावया. डॉक्टर प्रकाश कुराडे हांचे आयजय अथकपणान काम आसा. तुमकां खबर आसा एक जरी कोण गरीब आयलो जाल्यार स्वता कडेन आशिल्ली वखदां फुकट दिता आनी वेळ पडल्यार पयशे दिवन वखदां हाडूंक लायता. अशें स्वता कोणी जर कोणा कडेन पयशे मागना अशें हे दानशूर अशे डॉक्टर आमकां लाभल्या मोठ्यान. तशेंच स्वतंत्र सैनीक दाद आनी सडेतोडपणां तांचे कडेन आसा. आनीक ह्या दोगांय व्यक्तिमत्वांचो सत्कार आमी ह्या वेळार केला. देव बरें करूं. आनी आतां आमी जाची वाट पळयता इतलो वेळ तुमी सगळे अपुर्बायेन आतुरतेन आशिल्ले. हांव चड वेळ घेना आसतना आमचे
ह्या कार्यक्रमाक मुद्दाम हजर रावले आणि तुम्ही आमकां हे सगळे दिले मोठ्यान ताळे मारून आमी आमचे मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांगा स्वागत करया आणि तांचो तो फेमस डायलॉग तुमकां एक पडे भिवपाची गरज ना दोतोर आसात. देवी कुंकळकारेन देवी फातर्फेकारांक नमन करून आज ह्या कुंकळी मतदारसंघातल्या वेरियस प्रोजेक्टाच्या फाउंडेशन स्टोन आणि इनॉग्रेशनच्या ह्या कार्यक्रमाक व्यासपीठाचेर आसात लिडर ऑफ ऑपोजिशन कुंकळीचे आमदार बाप युरे आल्लेमो, आमचे केपेचे आमदार बाप एल्टन, त्याच बरोबर फ्रीडम फायटर स्वतंत्र संघटनेचे अध्यक्ष रोहिदास दास देसाई, तसेच दोतोर प्रकाश कुराडे, आमचे गव्हर्मेंटाचे सगळे आशिल्ले डायरेक्टर्स आणि बाकीचे सगळे पदाधिकारी, व्यासपीठाचेर आशिल्ले बाकीचे सगळे सरपंच, पंच, काउन्सिलर आणि व्यासपीठाच्या समोर आशिल्ल्या म्हज्या कुंकळकार भाव भयणांनो आणि पत्रकार मित्रांनो, सगळ्यात पयली हांव आयचे दिसाची तुमकां सगळ्या जाणांक परबी भेटयता. कुंकळकारां खातीर आयचो दीस हो खूब खूब म्हत्वाचो आसा. म्हत्वाचो आसा इतक्याच खातीर कारण गोंयच्या इतिहासात ज्या चिफ्टन मेमोरियल ट्रस्ट, चिफ्टन मेमोरियल स्मारक हाजो रिनोव्हेशनाचो फाउंडेशन स्टोन आज म्हज्या हस्ते जालो हे म्हज्या खातीर गौरवाची गजाल आसा. बाकीचे सगळे प्रोजेक्ट आसतलेच, पण गोंयच्या इतिहासात, भारत देशाच्या इतिहासात आमी जाका म्हणटा की पोर्तुगीजाच्या अगेन्स्ट जाल्लो उठाव, ह्या देशात कोलोनियल रुलाच्या अगेन्स्ट जाल्लो उठाव हो कुंकळकारांनी सगळ्यात पयली केलो. त्या सगळ्या 16 वांगड्याक आज हांव सलाम करता आणि म्हाका सांगपाक खूब खोस भोगता की एज अ मुख्यमंत्री ह्या नात्यान हांव म्हणटा तशें पयले फावटी गार्ड ऑफ ऑनर ह्या आनी स्टेट फंक्शन म्हणून डिक्लेअर करपाचो मान हो म्हाका मेळ्ळो आणि चिफ्टन मेमोरियल ट्रस्ट हाच्या खातीर सातत्यात दर वर्सा 15 जुलै हे फंक्शन स्टेट फंक्शन म्हणून जातले आणि गोंयच्या इतिहासात हाच्याच बरोबर दिपाजी राणेंचो उठाव, पिंटोंचो उठाव आणि कुंकळेचो उठाव हे गोंयच्या इतिहासात हे कायमचे नोंदले गेले. इतकेच न्ही तर आमी जाका म्हणटा की भारत सरकारात जे वेळा मागले की वॉर ऑफ मेमोरियल हेका एक दीस हो तुमचो खंयचो हो तुमी डिक्लेअर करचो. आमी 19 डिसेंबर हो तो सगळ्या भारताक खबर आसा, बट 15 जुलै हो दीस भारत देशाक खबर नाशिल्लो, हो गोंयकारांकूच खबर आशिल्लो, बट तो भारत देशाच्या इतिहासात सुद्धा खबर आसप ही तितकीच काळाची गरज आशिल्ली. म्हणून हांवें भारत सरकाराच्या होम मिनिस्ट्रीक त्या वेळार बरयलें की 15 जुलै ह्या दिसाची नोंद घेवन तो वॉर ऑफ मेमोरियल थंय गार्ड ऑफ दिल्लीत हांगासर गार्ड ऑफ ऑनर दिवपाचें काम हे सातत्यान दिल्लीत जावचें आणि त्या कार्यक्रमाक म्हणजे गोंय सरकारचो आयदर केंद्रीय मंत्री, आमदार नाल्यार खासदार हो आयजूय बी दिल्लीक त्या कार्यक्रमाक हजर रावता. ही कुंकळकारां खातीर एक अभिमानाची गजाल आसा. म्हणून तर हो आयचो दीस तितकोच म्हत्वाचो आशिल्लो. आयच्या ह्या दिसा स्वातंत्र्य सैनीक संघटनेचे अध्यक्ष बाब दास देसाई आणि कुंकळकारां खातीर आणि गोंयच्या हेल्थ सर्विसीसान आपले डेडिकेशन दिवपी डॉक्टर प्रकाश कुराडे म्हणजे तांच्यांनी आता उलयता आसतना सांगले दोड्या मार्गा वयल्या सब हेल्थ सेंटरा पासून ते साखळेंतल्या प्रायमरी हेल्थ सेंटरात पासून गोंयभरच्या विविध प्रायमरी हेल्थ सेंटरांनी काम कर आणि दास देसाय हांचोय फेलिसिटेशन करपाचो योग म्हाका मेळ्ळो. त्या बद्दल हांव तांच्या दोगांचे खूब खूब अभिनंदन म्हणटा. कारण फ्रीडम फायटर्स आणि हेल्थ सर्विसींतले दोतोर हांचे तितके डेडिकेशन्स ह्या पुराय गोंयच्या लोकां खातीर आसा. म्हाका सांगपाक खूब खोस भोगता की फ्रीडम फायटरांतल्या 100% भुरग्यांक नोकरी दिवपाचो योगूय बी म्हज्या मुख्यमंत्री काळात म्हाका मेळ्ळो. पूण एकूय फ्रीडम फायटराचो भुरगो म्हणजे 3 भुरगे सुद्दां जरी आसत जाल्यार तांकां तिगांयकू अंडर द फ्रीडम फायटर्स कॅटेगरी नोकरी दिवपाचें काम हे म्हज्या कार्यकाळात जालें हे हांव मोठ्या अभिमानान सांगता. हांव इतक्याच खातीर सांगता कारण इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट सगळेच जाण करतले, पण अशा पद्दतीचे यादिस्त प्रोजेक्ट करपा खातीर भाग्य लागता. आमी तशें म्हणटा की छत्रपती शिवाजी महाराज गोंयांत येवन गेले. सप्तकोटेश्वरांचे मंदिर हे तांच्यांनी रिनोव्हेट 350 वर्सां पयलीं केल्लें
ते परत एकदा पुनर्निर्माण करून लोकार्पण करपाचो योगूय बी म्हाका मेळ्ळो. म्हणूनच ह्या दृश्टीन म्हाका ते म्हाज्या ह्या टेन्युअरांत ही गजाल तितकीच म्हत्वाची आशिल्ली. म्हणून आयच्या ह्या दिसा म्हणजे बाब युरी आल्लेमांव तुम्ही म्हणटाले सातत्यात विधानसभेत आनी विधानसभे भायर मुख्यमंत्र्याचेर टिका करपाक ऑपॉर्च्युनिटी केन्नाच सोडिना. बरी गजाल आज निदान ह्या कार्यक्रमाच्या निमित्तात मुख्यमंत्र्याचेर आनी सरकाराची स्तुती केली ते पळोवन बरें दिसलें. नाजाल्यार केन्नाच हांव एकूय दीस पळयता की खंयच ऑपॉर्च्युनिटी मेळटा थंयसरूच बाब युरी आल्लेमांव हांणी तरी सोडूंक ना. नो डावट एज अ लिडर ऑफ ऑपोजिशन आनी इन ऑपोजिशन ताजें तें काम अवश्य ताणें करचें. पण मुख्यमंत्री ह्या नात्यांत हांव गोंयचो मुख्यमंत्री आसा. गोंयची ओवरऑल डेव्हलपमेंट, इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट आनी ह्युमन रिसोर्स डेव्हलपमेंट ही करपा खातीर सातत्यात पेडण्या पासून काणकोण पर्यंत आनी वाळपय पासून दाबोळी पर्यंत 40 मतदारसंघात हे काम करपाक हांव केन्नाच फाटीं पडूंक ना. आनी विशेष करून द हेल्थ सेक्टर आनी आमी म्हणटा तशें इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलप करपाक सातत्यात मागीर तो रुलिंगाचो आसूनी, अलायन्स पार्टनर आसूनी किंवा ऑपोजिशनाचो आसूनी, राजकारण हे वेगळे आनी आमी जाका म्हणटा की गोंयच्या खातीर काम करप हे वेगळे. आनी म्हाज्या टेन्युअरांत सातत्यात हांवें अशा पद्दतीची कामां ही जेन्ना जेन्ना म्हाज्या मुखार आयल्या तेन्ना तांकां एडमिनिस्ट्रेटिव्ह एप्रुवल आनी फायनान्शियल सँक्शन दिता आसतना खंयसरूच फाटीं फुडें पळोवं ना. म्हणून तर आयज एकंदर 7 प्रोजेक्टाचो फावंडेशन स्टोन आनी इनॉग्रेशन हे आयच्या एकाच दिसा गेले. हांव प्रोजेक्टांच्या डिटेलान वयचो ना, पण बाब युरी आल्लेमांव हांच्यानी उलयता आसतना प्रत्येक प्रोजेक्ट तांच्यानी आपलो डिटेलान सांगला. पण हातूंतल्या हातूंत हेल्थ मिनिस्टर बाब विश्वजीत राणे आज काही कामात्सव हांगासर पावले ना. बट विशेष करून जे अर्बन हेल्थ सेंटर आमी पळयताले की कुंकळेंतल्या लोकांक परते वयचें पडटालो. बाळ्ळी वयतलो जाल्यार फाटल्यान वयचें पडटालें. फाटल्यान केन्ना वयचें पडपाक जायना की फुडें वचपाक जाय. आनी फुडें वचपाक जाय म्हणून ताका कुंकळेंतल्यान एखादी एमर्जन्सी जाली आसत जाल्यार आमी सदांच म्हणटा की प्रायमरी हेल्थ सेंटरा वयल्यान रेफरल कर खंयसर वचून तर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलांत. ताका डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलांत वयतलो जाल्यार कुंकळेच्यानूच डायरेक्ट तरी फुडें वचपाक जाय. आनी म्हणून तर अर्बन हेल्थ सेंटराची सोय आज आमी एज अ अर्बन पॉप्युलेशन्स कुंकळे एज अ म्युनिसिपालिटी आनी पुराय परिसरात वाडत आसा. हाचो सगळो विचार करून हांगासर अर्बन हेल्थ सेंटर हांगासर एस्टाब्लीश करपाचें केलां. विदीन 1.5 year हो प्रोजेक्टूय कंप्लीट जातलो. तितून कशा पद्दतीच्यो ओपीडीज आसतल्यो त्यो त्यांनी मुद्दामून मेन्शनूय केल्या, सांगलां. एक बऱ्या पद्दतीचे हॉस्पिटल इन शॉर्ट तुमकां हांगासर अवेलेबल जातलें. तितून सगळ्यो सोयी हे तांणी जितक्यो सांगल्या तितक्यो ओपीडीज पासून मिनी ओटी पर्यंत ह्यो हांगासर अवेलेबल जातल्यो. लोकांच्या आरोग्याची काळजी घेवपाक आमचें सरकार सदोदीत तत्पर आसता. म्हणून आरोग्यम धनसंपदा ह्या प्रोजेक्टाच्या सकयल पुराय लोकांक आमी अशा पद्दतीच्यो सोयी दीत आसता. नुकतोच आमी चेक बाय दोतोर हो जो एक प्रोग्राम केलो. तितून मोर दॅन 40,000 महिला भगिनींनी जांचे वय 40 वर्सां वयर आशिल्लें हांच्यांनी आपले प्रिलिमिनरी फ्री ऑफ कॉस्ट चेकअप करून घेतलें. आनी इट इज ऑलमोस्ट 3 to 4% महिलांक. So I can just use ChatGPT, right? Why do I have to attend your workshop? See, that's the biggest misconception that only फर्दर ट्रीटमेंट घेवपाकूय वयचें पडलें. अशे विविध उपक्रम आमी सातत्यान राबयत आसता. ताचो फायदो सगळ्या जाणांनी तुमी घेवचो. हाकाच लागून आमच्या डबल इंजिनच्या सरकारात आमी जाका म्हणटा की आरोग्य मंदिर नांवाची नवीन संकल्पना ही अर्बन म्युनिसिपालिटींनी सुरवात केली. आनी निदान आमी जाका म्हणटा अर्बन हेल्थ सेंटर जातले ताच्या पयलीं अर्बन समाज मंदिर हो प्रोजेक्ट आयच्याच सुरवात जालो. ज्या प्रोजेक्टात फूल टायम डॉक्टर्स आनी नर्सीस थंयसर फॉर युअर प्रायमरी चेकअप ताका अवेलेबल आसतलो. जेणे करून जाका प्रायमरी फर्स्ट एड ती दिवपाक जाय किंवा ताका जाका आमी म्हणटा की कितें लागलें आसत जाल्यार निदान हांगासल्यान सेटल करून ताका आमी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलांत धाडूं शकता. ह्या पद्दतीची सोय ह्या आरोग्य मंदिर जे आमच्या डायरेक्टरेट ऑफ द म्युनिसिपल अर्बन हांच्यांनी कन्स्ट्रक्ट केली आनी डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विसीस ते चलयतले. त्या खातीर त्या आरोग्य मंदिराचोय फायदो कुंकळे आनी परिसरांतल्या लोकांनी घेवचो हेंय तुमच्या लागीं मागता. आमी पळयता की हेकाच लागून गांवांतलें इन्फ्रास्ट्रक्चर जो पर्यंत डेव्हलप जायना तो पर्यंत गांव विकसीत जालो असो दिसना.
आमच्या डबल इंजिनचे सरकार सातत्यात अंत्योदय, सर्वोदय आणि ग्रामोदय यात ग्रामोदय म्हणजे गावचो विकास आणि तोच गावचो विकास करपा खातीर आयज 2 पंचायतीचो आम्ही फाउंडेशन स्टोन घालता. म्हणजे पारोडा पंचायत आणि गिरदोली पंचायत या दोनही पंचायतीच्या सरपंचांक आणि गावातल्या लोकांचे हांव अभिनंदन करता. मॉडर्न इन्फ्रास्ट्रक्चर फॅसिलिटीज नॉट ओन्ली फॉर द सरपंच अँड सेक्रेटरीज पण लोकां खातीर सुद्धा बरो हॉल थंयसर अवेलेबल जातलो, जेणे करून हे जे आमी करता ते पंचां खातीर न्ही तर गांवच्या लोकां खातीर आसा हे पयलीं लक्षांत घेवचें आनी तातूंतल्यान बऱ्यो सोयी ह्यो लोकांक दिवच्यो आणि स्वयंपूर्ण गोंय ही म्हजी संकल्पना गावापर्यंत तांच्यांनी राबोवची. सरपंच आसतलो, स्वयंपूर्ण मित्र आसतलो, सातत्यात स्वयंपूर्ण गोंय करपा खातीर तुम्ही सदोदीत मदत करची हे म्हाका दिसता. 5वो प्रोजेक्ट विच इज इन फुटसाल आम्ही पळयता की डे बाय डे फुटबॉल आसतलो किंवा बाकीचे सगळे गेम्स हाच्या खातीर डिमांड सातत्यात वाडत आसता आणि तोच म्हाका दिसता फुटसाल या प्रोजेक्टाचे आज इनॉग्रेशन केले. इट इज वन ऑफ द मॉडर्न इन्फ्रास्ट्रक्चर विथ आर्टिफिशियल टफ. कुंकळे आणि परिसरातल्या भुरग्यां खातीर हो आर्टिफिशियल टफ हो खूप उपयोगी येतलो आणि फ्रॉम क्लीन इंडिया टू फिट इंडिया या कॅम्पेनिंगाचेर ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजी हे सदोदीत उलयता. म्हणून स्वच्छ भारत अभियानापासून तो फिट इंडिया पर्यंत आम्ही सगळ्या जणांनी हातया कॅम्पेनीन भाग घेवचो आणि या फुटसॉल ग्राउंड जो बांधला तरणाट्या सहित जाणट्यांनी सुद्धा आपल्याक फिट दवरपा खातीर सातत्यात अशा पद्दतीच्या ग्राउंडांचो उपयोग करचो. म्हणून म्हाका दिसता की अशा पद्दतीचे प्रोजेक्ट हे सर्वसामान्यांतल्या सगळ्या लोकांक सदोदीत उपयोगी येतले हाचो म्हाका सांगपा खातीर खूब खोस भोगता. सातत्यात एलओपी उलयता आसतना खंयचीच संद सोडिना. बट हांव कळपा खातीर म्हणून सांगता कुंकळेंतल्या इंडस्ट्रियल इस्टेटीत म्हाका दिसता की थंयसरल्या आतां आशिल्ल्या फिश मिल हातूंतलो ETP प्लांट तेंचे मदीं चलनाशिल्ले. म्हणजे पोल्युशन कंट्रोल बोर्डात ऑलरेडी टायम टू टायम इन्स्पेक्ट करीत आसा. तांचे ETP प्लांट हे जर सारखे चल्ले आसत जाल्यार आज स्मेल येता तो बंद जावपाक जाय. उदक ते भायर सोडटा ते बंद जावपाक जाय. ETP प्लांटांतल्यान तेंच्यांनी उदक प्युरिफाय करून ते उदक फॉर गार्डनिंग किंवा फॉर द कन्स्ट्रक्शन पर्पज हाज्या खातीर उपयोग करपाक जाय. तांच्यांनी ते उदक हे नाल्यात सोडचें न्ही आणि त्या लोकांच्या शेतान वयचें न्ही. स्ट्रिक्टली इन्स्ट्रक्शन हांवें मॉनिटर करपाक लायला आणि त्या खातीर खंयचीच रेड कॅटेगरीची इंडस्ट्री आमच्या तकलेत हांगासर हाडपाची ना आणि लोकांक त्रास जाता असो एखादो खंयचोच प्रोजेक्ट आमी केन्नाच हाडिना. म्हणून हांव तुमकां सांगूंक सोदता की एखादो इंडस्ट्रियल इस्टेटीत सुद्धा बरो प्रोजेक्ट येता आसत जाल्यार ताकाच आमी वेलकम करता. अजून एक म्हाका दिसता म्हणजे सातत्यात उलयता आसतना बाब युरिया हाडले विसरलो काय म्हाका खबर ना. बट वेस्ट उखलपाच्या कामाचेर कायम तो म्हणजे म्हाज्या नांवान शंक मारता म्हटल्यार जाता की बरेच तेंप जालो म्हणजे हांवें घालूंक नासले त्या परत सांगता कोणी ते वेस्ट थंय घालून दवरला तर ताका खबर की कितलीशींच वर्सां पयलीं इट इज एन हेजार्डस वेस्ट थंय पडून आसा. बट हे हेजार्डस वेस्ट थंयच्यान शिफ्ट करपा खातीर आय थिंक इट इज मोर दॅन वॉट एवर थिंग 90 पटे कितले कोटी लागतले जाणा मरे 13 कोटी म्हाका खर्च लागतलो. आणि हे कोणा खातीर खर्च करता कुंकळकारांक हाचेर खर्च करता कारण ते थंयच्यान जर वेस्ट उखलले ना जाल्यार इट वील बी द हार्मफूल फॉर द कुंकळी आनी सराउंडींग फार्मर्स. ताच्या खातीर येता त्या 1 तारखेच्यान ते हेजार्डस वेस्ट थंयच्यान उखलून ते ट्रीट करपा खातीर आमी दुसरे कडेन वता आणि ताजेर ट्रिटमेंट जे आसा ते सुरू जावन ते ट्रीट करतले कारण इट इज अ लॉंग पेंडींग. म्हणजे तुम्ही विचार करात लिगसी वेस्ट कोणाची आणि ती इतकी वर्सां जाली हांव निवळ करीत आसा. तो सोनसड्या वयलो डंप तसोच तो लिगसी वेस्ट गेली लोकांनी 25-30 आमचो मुन्ना इंजिनियर आसता गेली 30 तेंच्यांनी व्हडले डंप करून दवरलेले ते सगळे साफ करपाचें काम हांव करीत आसा. म्हणजे फाटल्या 7 वर्साच्या टेन्युअरात गोंयांतली सगळी घाण हांवें साफ केल्या म्हणपाक हांव प्राउडली सांगता. सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट प्लांट एट सालिगांव अँड सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट प्लांट एट कुडचड्यार आणि त्याच बरोबर ETP प्लांट आणि STP प्लांट हे वेगवेगळ्या कडेन एस्टाब्लिश करून म्हणजे हे बऱ्या पद्दतीन चलोवप इन्क्लुडींग दॅट बायोमेडिकल वेस्ट मॅनेजमेंट प्लांट एट कुंडय ओके आणि केमिकल वेस्ट मॅनेजमेंट प्लांट एट पिसुर्ल्या. म्हणजे हे सगळे करपाक म्हजें सरकार
तत्पर आसा. हे कित्याक तर आमचें गोंय हे सुंदर गोंय उरचें, आमचें गोंय हे सोबीत गोंय उरचें. हे गोंय टुरिजमा खातीर जगभर वळखलें वता. हाची सुंदरता जर मेंटेन करतले आसत जाल्यार ते सरकारान केली म्हणून जावची ना, ती गोंयांतल्या प्रत्येक नागरिकान करची पडटली. म्हणून आयच्या सुवाळ्याचेर हांव तुमकां आव्हान करता, प्लास्टिकान कचरो बांदून पिशवी बंद करून रस्त्या वयल्यान उडोवन दिवपाची बंद करात. कचरो जर आसत, म्हाजें म्हणणें आसा, वोलो कचरो झाडाच्या मुळांत व्हरून दवरात, तो थंयसर ऑटोमॅटिकली सारें जावन त्या झाडाक मेळटलो. आनी सुके कचरो जर आसत जाल्यार तो म्युनिसिपालिटी आनी पंचायती लागीं करता, तांकां दियात. नुस्तें सुद्दां उरलेलें जें आसा पळय न्ही, ते प्लास्टिकाचे पिशवेन घालून ताका गांठ मारूं नाकात. तेजी घाण तुमकां येवची ना, पण उरलेल्या लोकांक रस्त्या वयल्यान वयल्यार ताका घाण दिसतली. आनी तुमकां एज अ गोंयकार म्हणून ते बरें न्ही की आमकां कालांतरांत हे गोंय हे फ्युचरा खातीर जर दवरपाचें आसत जाल्यार म्हाजी सगळ्यांक रिक्वेस्ट, तुमकांच न्ही गोंयभरच्या नागरिकांक रिक्वेस्ट, वोलो कचरो पिशवेन घालून गांठ मारून रस्त्याच्या देगेर उडोवपाचो बंद करात. आमी आतां जर सुदारले नासत जाल्यार फुडल्या येताच्या जनरेशनाक आमी गोंय टिकोवन दवरचें ना. हांव कुंकळेच्यान इतक्याच खातीर उलयतां कारण कुंकळेचो इतिहास असो आमी लोकांच्या आमच्या भुरग्यांच्या पाठ्यपुस्तकांत हाडला. आमी आतांच्या पिडयेक हे गोंय राखून दवरचें पडटलें फुडल्या पिडये खातीर, आनी तें दवरचें म्हणून हांव तुमकां सगळ्या जाणांक आव्हान करतां. आयच्या परत एकदां आयच्या ह्या दिसा हांव बाब युरी आल्लेमांव हाका कॉंग्रेच्युलेट करता की म्हाका दिसता की ऑलमोस्ट हांव जे प्रॉमीस करता ते फुलफील करता. हांव म्हज्या बजेटाची स्पीच वगीच वाचिना, हांव म्हज्या बजेटांतलो शब्दान शब्द आनी लायन इन लायन हे हांव फॉलो करीत आसता. म्हणजे ऑलमोस्ट हांव दिल्लें उतर 99% बजेटांतले बजेट हे फुलफील करपाचो पायटा. म्हणून तर हांव म्हणटा की हांव एक्शन टेकन रिपोर्ट हो तांकां दिता. ते मागीर आपली पॉलिटिकल भाशणां कितेंय करूं विधानसभेन, दॅट इज अ सेकंडरी, तितून हांव वचना. कारण एक्शन टेकन रिपोर्ट दिवपी हो पयलो मुख्यमंत्री हा. म्हणजे एवरी बजेट स्पीची उपरांत हांव एक्शन टेकन रिपोर्ट सातत्यात हांवें सादर केला. सस्टेनेबल गोवा दवरपा खातीर सातत्यात हांव काम करीत आसा. म्हणून हांव सगळ्या जाणांक आव्हान करता, ह्या प्रोजेक्टाचो फायदो समेस्त कुंकळकारांक आनी कुंकळकारांतल्या परिसरांतल्या सगळ्या लोकांक जातलो. हांव देवा लागीं मागता की अशीच ताकद म्हाका देवी फातर्पेकार देवी कुंकळकारांनी कडेन मागता आनी गोंयच्या लोकां कडेन मागता. गोंयची सेवा करपाची संद ही तांच्यांनी फुडें बी दिवची, जेणे करून गोंयची सेवा अशाच पद्दतीन हांव करपाक शकतलो. जेणे करून डेव्हलपमेंट ह्या दृश्टीन हांव केन्नाच पॉलिटिकल म्हणून पळयना. डेव्हलपमेंट ही म्हाज्या खातीर गोंयचो विकास आसा, इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट आनी ताच्याच बरोबर ह्युमन रिसोर्स डेव्हलपमेंट. हांव मुद्दामून हांगासर सांगता, हांव ह्युमन रिसोर्साचेर कित्याक उलयता. आज स्किलिंग, रिस्किलिंग आनी अपस्किलिंग हो म्हजो मंत्र आसा. म्हणून ITआनी नवीन कोर्स आमी सुरवात केल्या. ह्युमन रिसोर्स कॉर्पोरेशन हे आमी नव्यान आमच्या गोंयच्या भुरगे जे अंडर ग्रॅज्युएट 10वी 12वी आसा हांकांय नोकऱ्यो मेळच्यो म्हणून आमी ह्युमन रिसोर्स कॉर्पोरेशनच्या वतीन दिता. ऑन 23-23 आमी ह्युमन रिसोर्स सेक्टर प्रायव्हेट सेक्टरान इंट्रोड्यूस करपाची नवीन संकल्पना ऑन द ईव ऑफ माय बर्थडे आमी मांडल्या. त्या खातीर पयलेच फावटी ह्युमन रिसोर्स प्रायव्हेट सेक्टरांतूय बी आपले ऑपॉर्च्युनिटीज दितले. आनी वेर्णाच्या पयल्या इंडस्ट्रीन एप्रॉक्सिमेटली मोर दॅन 750 जॉब्स हे आमी वेर्णांतल्या इंडस्ट्रीन आज फर्स्ट टायम हांव सांगता म्हणजे पयले फावटी आमी सकाळी इंटरव्यू दिलो आनी आज सांजचो म्हटल्यार 3,500 भुरग्यांनी ऑनलायन रजिस्ट्रेशन केलें. हाज्या वयल्यान भुरग्यांक दिसता नो डावट हे ह्युमन रिसोर्स कॉर्पोरेशन जे आसा ना तितूंत आपल्याक नोकरी मेळपाची. बट हांव एश्युअर करता की तांकांय बी सेक्युअर्ड जॉब दिवप हे सरकाराचें काम. सगळ्या तरणाट्यांनी अशा पद्दतीन प्रायव्हेट सेक्टरांत काम करपाक सुद्दां ह्युमन रिसोर्सांतल्यान फुडें येवचें. तुमकां सेक्युअर्ड जॉब आनी हो दिवच्या खातीर ह्युमन रिसोर्स कॉर्पोरेशनूय बी सदोदीत काम करतलें. म्हाका आयच्या बरोच उशीर जालो बट तरी सुद्दां सगळे कुंकळकार म्हाज्या मोगान म्हणात किंवा युरीच्या मोगान म्हणात एनी हांव सगळे जाण हांगासर बरो वेळ रावले त्या खातीर हांव तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. आनी तुमचो सगळ्यांचो आशिर्वाद गोंयचें काम करपा खातीर म्हाकाय आसतलो. युरीच्या बरोबर इतके हांव देवा लागीं मागता आनी म्हजी 2 उतरां सोंपयता. देव बरें करूं.
देव बरें करूं मुखेलमंत्री, तुम्ही एक मोठी आमची समस्या सोडयली की जो इतल्या वर्सां घातक कचरो आसलो तो काडून काडपाक, त्या खातीर खरेंच मुखेलमंत्र्याक एक मोठी ताळी फावो जाता, कारण हें डेंजरस काम ताणें सहजपणे केलां आनी त्या खातीर तुमचे आमी सदांच उपकारी आसतले. काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटात आमी देव बरें करूं म्हणटात. लिडर ऑफ ऑपोजिशन ताणें इतले विकास कामां हांगा सुरवात केली म्हण तांच्या खातीर एक मोठ्यान ताळी जावं दी. तांकां काळजांतल्यान उर्बे बरीत उपकारी आमी. आमच्या मजगती एल्टन बाबा सांगा, तांकांय काळजांतल्यान उपकारी. तशेंच दाद आनी प्रकाश आनी सगळे मानेस्त, तुमकां सगळ्यांक आमी काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटात. आनी तुमकां सगळ्यांक हांगा इतलो वेळ धाडला तशे अधिकारी, स्पेशली आमचे MD, GM आनी इतर सगळे स्टाफ, तुमकांय सगळ्यांक देव बरें. आमचे प्रेस मिडिया भाव, तांकांय एक फोटो घेतला तुमच्या, मातशे सगळे उबे रावा. हय, मुखेलमंत्री हांगा उबे तुमच्या मुखार उबे रावन एक फोटो घेतले. कोणे उठचे न्ही, सगळ्यांनी उबे रावचे. येस, हय, तुम्ही मातशे मुखार या सगळे लोक. CM